सर्गीच्या बाप्पा आमी तुका दिनवस्ता अर्घा दिता वाकणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत तुवें जेजू आमकां आयज हांगासर वेचून हाडलाय. जोण एकल्या भाव भयणांक तुवें हाडलाय जेजू, आनी तूं म्हज्या उद्देशी तांकां जें कितें हांव उलयतलो आनी आयज म्हज्या तोंडानसून तूं उलयतलो जेजू, आनी जें म्हज्या भितर सान तूं भायर जें कितें म्हज्या सान जीं उतरां जें तुजें उतर जें बरेंपण जें कितें जें तूं उलयतलो तें सगलें भाव भयणां हिंगासर आयल्या पळय तांकां तांच्या जिवितान जें कितें म्हज्या जिवितान हांवें अनुभवलां आनी ताच्या उद्देशी म्हाका जी सुटका फावोक तुवें दिलाय, आनी जें कितें दुयेंसां पिडांसान सगलें कसल्या कश्टांसान तुवें जेजू म्हाका सगलें हातून सार केलें. त्याच परी आयज जीं भाव भयणां हिंगासर आयल्यान ते देवाचें उतर आयकोन तांकांय तुवें वाकलाय, तुवें तांकां तुज्या दाडवायेन भरलाय. म्हणटूक हांव दिनवासता आर्गां दितां. आर्गां तुका पवित्र आत्म्या जो तूं म्हजे भितर आसाय, जण एकल्या भितर आसाय, आनी तांकां तांचे दोळे उक्तून जें कितें तांचे भितर ना पूण तें भितर आहा तें तूं तांकां उक्तापे गूड व्हड गूड उक्तापे करून तूं तांकां शिकयताय तुज्या उतरा उद्देशी, म्हज्या बळान न्ही पूण तुज्या उद्देशी तूं म्हज्या उद्देशीन उलयताय. आनी तांकां जो अनुभव येता जे ती येतात आनी हांगासान वचोन ती दुसऱ्याकूय आपली गोवायकी जावन जें कितें आमी अनुभवलां हांगासर आयकलां आनी ताचे उद्देशी ते आमकां स्वता उद्देशी तांकां सुटका फावो जाल्या. जण एकल्याक म्हूण ते वचून सगलें तुजें दिनवास तुजें वाखाणणी कोत्तात, तुका दिनवासतात, आर्गां दितात, वाखाणटात. जे कोणाचें कितें जिवितान आसा, जें कितें तांचे फॅमिली भितर आसा तें ह्याच खिणाक ह्याच वेळार तें अनुभवतात. तुज्या उतरा उद्देशी तांचें स्वत मानून ते तुजें उतर तांच्या काळजान रिगोवन ते स्वत मानून आपल्या तोंडान सावन उच्चारतात आनी तेंच उतर सगलें तुजें बरेंपण आनी तुजी सगलीं कार्यां जें कितें आमचें निसफळ आहा तें सगलें नडोन मोडोन सगलें सुफळ जावन तूं आमकां सगळ्यात बऱ्या जिवितान भरलाय. म्हण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता, वाखाणटा. ही मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. कितें म्हणटात कशी आहात सगलीं? हां तरी प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आयज आमी देवाचें उतर आयकलें न्ही. कितले दीस आमकां भयणांनी आमच्या भयणांनी भावांनी सगल्यांची गोवायकी टेस्ट सगलीं आमी शिकल्या न्ही. कितें शिकल्या आमी? कितें सांगा न्ही. तुमी उलोवंक जाय. उलयनासतना आमकां कांय जायना न्ही. कितें शिकता आमी इतले दीस? देवाचें उतर न्ही. कित्याक आमी शिकता देवाचें उतर? कित्याक? प्रेज गॉड. बरेंपणान सगल्या जण ऐकले आमकां सजमवणेक लागून न्ही. सजमवण आमकां नासली, आमी तशींच आसलीं. आमी पयलीं म्हणून कांय सारकी एकदम मायच्या कुसव्यांसान आमी भायर सरोंक ना. आमी चुकी केल्या आमी खूब ताळणेनसान, कोश्टांसान, दुयेंसान, पिडेनसान आमी वयर सरल्या. कशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी दोनी मानून घेता आनी ताचे उद्देशी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी आमचे सेंटरान आमच्या सगल्या फॅमिलीच्या भितर जेन्ना आमी जेजूचे उद्देशी जेजूक सगळी मोदे घालून आमी जें कितें कोत्ता जेजूच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां अनुभव येता आनी तो आमचे उदी चलयता, आमकां शिकयता, तो आमकां चलोवंक शिकयता, आमचे दोळे उकोडटा. सगलें जें कितें आहा पळय तें आमकां खबर ना न्ही. आतां आमी कितले ब्रदर आनी हिंगासर आयल्यात आमकां देवाचें उतर नासलें. आमी खंयसान खंय भोंवले न्ही. ह्या रितीरा गेले, थिंगा गेले. कित्याक? आमचें मन स्थिर नासलें न्ही. आमकां खबर नासली, जाणवाय नासली. हिंगा गेले आमकां पिकोवणी मेवतली, थिंगा गेले आमकां देवाचें उतर आनीक मेवतलें, हिंगा वेतले थिंगा वेतले. तें म्हजें आमी केलेलें न्ही. सो आमकां खबर ना. पूण आमी कितें जाता, हिंगा धांवले, थिंगा धांवले म्हूण जायना. सगल्यांक मनशां कितें आसता, आपल्यो आडकोळ्यो, दुयेंसां, पिडा, ती कोश्टावे सगलें ताचेन सुटका करपाक लागून आमी खी तरी बरें आसतना आमी केन्ना कोत्ता? देवाक आर्गां दिता. कितल्या जाणांनी दिले हात वयर करात. बरें आसतना आमी खुशाल बरीत आहा. आयज काल हांवूय आहा खुशाल बरीत. हांव आर्गां दिना. आवय जेन्ना तावण्यो येतात, कितें प्रॉब्लम येता, खिसान आमकां कितें येता तेन्ना सकाळीं तें सांज पासून गिफ्ट ऑफ थँक्स आनी आर्गां तुका जेजू. कित्याक? सुटका फावो जावंक जाय. आडकोड्यो आयल्यो न्ही दुयेंसां करून खंय चलतात? आमचें देवाचें उतर न्ही. आमी आमच्या तोंडान उलोवंक जाय न्ही. खंय उलयता देवाचें उतर? आमी आमच्या काळजान रिगोवंक जाय. जें देवाचें उतर आमी आयकलां. आतां कितले दीस तुमकां शिकयलां न्ही. आतां 2-3 दीस, आयज तिसरो दीस, फाल्यां चवथो दीस, परवां म्हणटू थोडे हेसून आतां हिंगासान तुमी भायर वेतले. मागीर कितें कोत्तेले? हिंगा देवाचें उतर आमी आयकता न्ही. आमी भायर वचना कांय ना. मागीर हिंगासान भायर गेले की कितें करपाचें? कसलीं उतरां? देवाचीं उतरां जायना ना. म्हाका जाता, आमी जाता. हिंगासान भायर सरले न्ही
आमकां तावण्यो भायर सरता, स्टार्ट जाता आमची टेस्ट. आमी हिंगा शिकोवन गेले म्हूण जायना, आमी परफेक्ट न्ही. जेन्ना आमी हें उतर शिकता, जेन्ना तें उतर आमी आमच्या मनांतल्यान घेता, काळजान रिगयता आनी आमच्या काळजान तें बी रोंपता आनी ताची कुयदाद कोत्ता. कशी कुयदाद करपाची? एक शेतकार बी घालता न्ही, कितें कोत्ता ताका? सगलें शेत जमीन खणटा न्ही, जमीन खणटा पयलीं न्ही, सगलें नितळ कोत्ता. तातूंत कितें वायट आहा, कितें कडपां आहा, कितें फातर आहा, तें सगलें नितळ कोत्ता आनी बरी सुपीक जमीन कोत्ता न्ही. आनी मागीर कितें कोत्ता तो? बी हाडटा. बी हाडटा आनी पळयता न्ही, कसलें बी हाडटा? ना न्ही. त्याच परी देवाचें उतर जावन आसा एक बरें बी. जशें एक शेतकार कसलें बी घालूं शकना न्ही, पाट बी हाडटा आनी घालता, दिता तुमकां. आतां पोल बा हाडून घातलें जाल्यार आमकां बी येतलें, बरें हें जातलें. तेच परी आमी देवाचें उतर जाणा जावंक जाय. सगळे पिड्या जातले, नाश जातले न्ही. ताणें इतले कश्ट केलेले कांयच जावचें ना. त्याच परी आमी देवाचें उतर, आमकां कश्ट करपाची गरज ना. देवाचें उतर आमी जाणा जावंक जाय. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें चलता, कितें कितें आमच्या जिवितांत. आतां ब्रदरीन टेस्टमेंट दिल्या, ताच्या जिवितांत कितें कितें घडलें, कशें घडलें. तेणें देवाचें उतर आपलें सदांच आपल्या जिवितांत आपल्या तोंडान दवरलें न्ही. आमी कितें कोत्ता? जेन्नाच आमकां ताळण्यो आसता, कितें आसता तें कोत्ता न्ही. पूण ताणें कितें केलें ब्रदरीन? पळयत, अहें ना ना, सगलें ना. आतां आमी शिकता, आमी आयकता, तें उतर आमी आमच्या काळजांत घालून, आमी आमच्या तोंडांसान उच्चारून, जें तें आमचें उतर आमच्या तोंडांसान भायर सरता, तें उतर आमकां बरेंपण ओ वायटपण आमच्या जिवितांत हाडटा. आमी पळोवया देवाचें उतर कशें येता. प्रोव्हर्ब्स 18:21. कोण कोंकणी मातशें वाचूंक शकता ब्रदर? प्रोव्हर्ब्स 18:21. आमी हाचेर सांगया, कित्याक हांव हें घेता प्रोव्हर्ब्स 18:21. हें म्हजें हो स्क्रिप्चर म्हज्या जिवितांत म्हाका जेन्ना हांव कितें उतरां उलयतालो, देवाचें उतर सुद्दां उलोवन खंय म्हजीं उतरां आसतालीं, त्या उद्देशी म्हाका अनुभव आनी पळयत वचपन म्हाका शिकयलें की हांव कसलीं उतरां उलयतालो पळय ती. सो आमी ताचेर नियाळ करुया. प्रोव्हर्ब्स 18:21. डेथ एंड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग्स, and they that love it shall eat the fruits of thereof. कोंकणी आहा कोणा कडेन? कोंकणी. जिवीत मरण आमचे जिबेर आसा. हें कित्याक आमी घेता? नियाळ करात, बरें करून आयकात आनी बरें करून तुमच्या जिवितांत जें कितें आहा पळय तें तुमच्या जिवितांत हें कशें उतरां आमची चलता पळय ती. हांव मागीर म्हजें शेअर करता. हांव म्हज्या जिवितांत म्हजी कशीं उतरां हांव उलयतालो पळय ती, आनी कशें त्या अनुभवार वचून जें हांवें उलयतालो ताचे सान हांवें म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत कशें हांव नास केलेलें. आनी जेन्ना म्हाका सोद गमलें, हाचें सोद गमलें, प्रोव्हर्ब्स 18:21, कितें देवाचें उतर आनी कशें चलता पळय तें आनी कितें आमचें कार्य कोत्ता पळय तें आमकां जाणवायेन म्हाका हाची जाणवाय पळयत वचम्या उद्देशी मेवली. प्रेज गॉड. आसा कोंकणी? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुमी कितें उलयतात ताचे वेल्यान तुमकां जिवीत व मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें आहा? आमी जीं उतरां उलयता त्या उतरां उद्देशी तो उतर जें आमी उलयता आनी आमच्या जिवितांत कितें घडोवन येता तें आमी तो अनुभव आसा पळय, आतां वाचलां पळय, तें आमी कशीं उतरां आमी उलयता. बरीं उतरां उलयता, देवाचें उतरां उलयता, देवाच्या उतरां प्रमाणे की देवाच्या उतरां आड. म्हज्या जिवितांत हांवें खूब केलेलो. हांवें कितें उलयतालो, कितें आहलें म्हाका खूब, म्हाका कितें 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 म्हाका जॉन्डीस आसली, एसिडिटी आसली, आल्सर, प्रेशर, वायट पॅची, सगलें कितें कितें न्हू जाल्लीं दुयेंसां आसलीं 7 वर्सां पयलीं. कितें करतालो हांवें? खंयचीं उतरां उलयतालो, हांव कोणाकूय सांगतालो कितें कितें कितें. ह्या जिवितांत ह्या उतरां उद्देशी हांव म्हज्या ह्या प्रोव्हर्ब्स 18:21, लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ आवर टंग. जी आमी उलयता, जी उतरां आमी उलयता तसोच आमी फळां खातलीं हांव न्ही. लव द फ्रूट ऑफ देअर फ्रूट. फळां कसलीं फळां? आमी जी आमच्यो उतरां उलयता तीच. आमी कितें करता? आतां एक डॉक्टरा कडेन गेले हांव, जावं खंय गेले हांव, थिंगासर आमकां एक सांगलें कहें कहें अहें एक तुजे कडेन तुका एक, जावं म्हाका आमकां कोणाकूय एक, जावं तुमच्या फॅमिलीन कितें कहें कितें कसलें कितें कितें आडकोळ आयली, जावं कितें तुमचें प्रॉब्लम इश्यू आयलो, जावं कितें कहें दुयेंस आयलें, जर डॉक्टराचें उतर न्ही तें, कितें करता आमी? एक पावट आयकता न्ही, देवाचें तें उतर आयकता आनी कितें करता आमी? ताचेरूच नियाळ करता न्ही. डॉक्टरा कडच्यान घरा कडेन पावसर, डॉक्टराच्या क्लिनिकांसान घरा कडेन पावसर, आनी कोणें मदें फोन केलो जाल्यार ताकाय सांगता न्ही आमी. पूण त्या टायमार आमी आर्गां दिता जेजू, दिण वाचता, वी आर प्रेजींग एंड थँकींग गॉड.
त्या टायमार कितल्या जाणांनी त्या टायमार हें केलां? जेन्ना तुमकां दोतोराचो केन्ना रिपोर्ट आयलो जाल्यार दिलो तेन्ना तुमी आर्गां दिले ना. कित्याक दिवंक ना? आमकां खबर नासली न्ही देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. जिवीत मरण आमचे जिबेर आसा. जें आमी फळां उलयता, जें आमी उतरां उलयता ताचीच फळां आमी आमच्या जिवितान आमी पेरून घेता न्ही. बरें बी घाली जाल्यार एक शेतकार घालता न्ही. तुका एग्जाम्पल दिलां न्ही, एक बी कसलें बी घालूं शकना न्ही ते. तो बरी बी कोत्ता, वेचून हाडटा. त्याच परी देवाचें उतर. हें देवाचें उतर आमकां वेचून हाडपाची गरज ना. जेजून क्रिस्तान 2023 वर्सां पयलीं 2000 वर्सां पयलीं आमकां दिलें उतर आनी ते 2000 आतां 23 वर्सां तातूंत ताणें आमकां इतल्या आपल्या आशिर्वादान ब्लेसिंगान सगळ्यान जें कितें सासणीक जिवीत आहा तें आमकां दिलेलें आहा. आमी खुशाल बरीत आहा? आमी आर्गां दिता, दीण वाचता? ना. कित्याक दिना आमी? आमी सदांच आमकां ह्या संवसाराचें हुस्कें आमकां फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कितें कोत्तलो, परवां कितें खातलो, येरवां कितें कोत्तलो, दोतोराचो रिपोर्ट कितें कोत्तलो, भुरगीं हें कोत्तात, बायल हें कोत्ता, भाव हें कोत्ता, मेवणें हें कोत्ता, तें कोत्ता, सासूमाय आमचें फकत ह्याच हाचेर हें न्ही. आमी केन्ना देवाच्या उतराचेर स्थिर रावता? ना. जशें दुयेंस पिडा आयली जाल्यार आमी त्याच हाचेर रावता. बाबा म्हजे बरें, कोण कितें जालें आवय, कोणाक विचारलें, ब्रदर हाव आर यू? मागीर आयकोपाची ताची सगळी स्टोरीज. जें कितें घडलां पळय तें दोतोरा कडसून तें सगळें एक पडसून सगल्यांक सांगता, हें जालें, तोहें जालें, तोहें जालें, तोहें जालें, तोहें जालें. आतां आमी देवाचें उतर आयकता न्ही. आतां हें उतर आयज सान आमी आमचीं उतरां बोलदुपाची. आतां आमी 2-3 दीस शिकल्या. जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आसा आनी जें उतरां आमी उलयताले तेंच आमच्या जिवितान आमी घेतले न्ही. ताचेंच फळ आमी घेतले, काडटले. बरें जाल्यार बरें, वायट जाल्यार वायट. त्या भाशेक आतां आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितान? आमी समज आमच्या घरान, आमच्या कोणाच्या हातून फॅमिलीन कितें आसा आमी दिसता ताचेर उलयता तें जी दिसना न्ही. देवाचें उतर देवा कोणें पळयलां केन्ना? जेजू केन्ना पळोवंक ना न्ही, कोणाक पळोवंक ना. पूण आमी तरी आसतना कितें कोत्ता? आमी शिकता. आमकां हांगा देवाचें उतर शिकयलें, ताचेर आमकां अनुभव मेळलो, ताचे उद्देशी आमकां ताचें स्वत मेळलें. त्या स्वत्या उद्देशी आमी जेजूचेर विस्वास दवरता. जेजूचेर विस्वास दवरता म्हणटा, पूण आमी आमच्या कोंड्यांनी घालता. हिंगासर येता आमी देवाचें उतर आयकता. 4 दीस आसता, 15 दीस, आमचे 10 दीस रिट्रीट आसता, ग्रोथ रिट्रीट. आतां फुडल्या म्हयन्यान या आमी येता, आयकता. कितें कोत्ता? केन्ना आमी हें दुसऱ्याक वचोन केन्ना हें बरेंपण आमी कितें अनुभवलां, आमी देवाचें उतर कितें आयकलां, आमी कितें शिकोन आयल्या तें हिंगासान भायर गेल्या उपरांत आमी दुसऱ्याक दिता? कितल्या जाणांक दिल्या? आयज पासून आतां कितल्या जाणां आमी रितीरां केल्या? वयर हात घालात. कोणाक वचोन कितल्या जाणांनी केल्या? प्रेज गॉड सिस्टर. आनी कितले जाणां? ना. आमी येता न्ही हिंगा. कित्याक? एवरी टायम येता. आमी 10 रिट्रीटाक वता, 15 रिट्रीटाक वता. म्हजें आहलें, हांव तुमकां म्हणिना, व्हेरी सॉरी, नाजाल्यार तुमी म्हणचे ऑफेंड घेयशात. कित्याक हांवें पर्सनल एक्सपिरियन्स केला. हांव 10-12 वर्सां जालीं आतां काजार जाल्या उपरांत रिट्रीट करून कांय फायदो जालो ना. डोडो पाराफोक बरयतालो, व्हरोन दवरतालो थिंगासर, कोणाक कांयच शेअर करून नासलो. आतां फूल टायम आनी सगळें हें करून खंय वच, म्हाका सांग, तूं फोन कर, आमी खंय वच म्हूण सांग, एनी टायम. आतां काल जाले 2-4 दीस फाटीं एक बांबोले गेलोलो, एक कोणें हें जालोलो, तो बरो एकदम सिरियस आसलो. आनी सिस्टर ती नान ती बेंगलोरसान फोन केलो तिणें. ब्रदर म्हणूंक लागले हें आहात. ताका म्हणूंक लागलो डॉक्टरान सारको लास्ट स्टेज दिला रिपोर्ट. आनी तांकां सांगला म्हणूंक लागलो हें हांवें म्हणलें ताका शेअर केलें हांवें देवाचें उतर 1 Peter 2:24, लूक 4:18 आनी प्रोब्स 18:21 हे 3 स्क्रिप्चर्स घेवन ताका एक्सप्लेन केले ताचे सिस्टरीक भयणी नान ताका. आनी ताका सांगलें जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आसता. जें उतर आमी उलयता तशें ताका एक्सप्लेन करून 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 सारकी रडटाली. उतर आयकूंकूच तो येना. ना ब्रदर म्हणूंक लागली डॉक्टरान. हांवें म्हणलें सिस्टर एक 2-3 मिनटां हांवें पयलें गिफ्ट ऑफ टांग्स यूज केली. गिफ्ट ऑफ टांग यूज करून हांवें म्हणलें, हांवें ताका हुकूम घालो जो ताचे भितर ताका पळय तो आत्मो मेवो आत्मो ताका नासयतालो, ताका नाका नाका विचार करतालो आनी ताका उतर आयकूंक दिनासलो. त्याच वेळार हांवें ताका कितें केलें, हुकूम घातलो त्या मेळ्या आत्म्याक. त्याच बरी आमी तशेंच करूंक जाय. आमी आतां देवाचें उतर जाणो न्ही, आमी ताका कमांड घालूंक जाय. कमांड म्हणजे कितें, ताका हुकूम घालूंक जाय. आतां फुडें हात ते घेता स्क्रिप्चर मागीर गोमतेले आनी शिकल्या आमी, भयणीन शिकयल्या, सगळ्यांनी शिकयल्या. पूण तें हें कित्याक आमी तुका पुत्तून आमी शिकयता? कित्याक देवाचें भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकोन 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 आयकोन. आनी त्याच परी आमचो भावार्थ कसो वाडटा? देवाचें उतर आयकोन 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 आनी सदां काल रात दीस देवाचें उतर आयकोंक जाय, कानान घालूंक जाय. सिस्टर आमची सांगताली त्या दिसा निशा सिस्टर की आपूण हिंगासर भायर सोदता, हिंगासर बसता उठता, ताचें सदांच हें आसता पळय. आमचें सदां हें कोत्ता, आमी कोत्ता ना न्ही, पूण तें आयकता. कित्याक?
आनी ताका इतलें रेवल्युशन आमी हिंगासर आयज आमच्या बोळार आमी हिंगा तुमकां शिकोवंक शकना. आमचे कडेन कांयच ना. आमी ओस्कोतायेन जियेताले पयलें. आमकां खबर नासली कितें आमी खंय कितें करताले पळय ते. जेन्ना आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक आनी जेजूक आमचो सोमी दोनी मानून आमच्या सेंटराक घातलो, सेंटर ऑफ माय लायफ, तेन्नाच्यान म्हज्या जिवितान हांवें व्हड मिलाग्री जें कितें हांवें अनुभवलें तें आयज हांव सगळ्यांक खंय खंय वचोन शेअर करता. कोणाक बरें म्हजें कितें जिवितान घडलां, म्हज्या जिवितान कितें कितें जालां, हांव कहो तातूंतल्यान देवाच्या उतरा उद्देशी पवित्र आत्म्यान म्हाका भायर कहो काडलो आनी म्हजी दुयेंसां खंय म्हाका सोडून गेली, हांव सगळ्यांक शेअर करता. आमी शेअर करूंक जाय, तुमी अनुभवूंक जाय न्ही की आमचें दूख आनी कितें आहा पळय ताचेर. देव म्हणटा देवान सदांच आमचो मोग केला. देवान आमचें 2023 वर्सां पयलीं सगळें केलां न्ही. जेजून आमचे पासून सगळें आमचें खुरसार चिडोवन आमचें जें कितें आमचे भितर आहलें तें सगळें ताणें व्हेलां न्ही. सो त्याच परी हांव ते भयणीक एक्सप्लेन करतालो आनी रडटा कशींच आयकोना हें करून कितलो गोत. मागीर ताका हुकूम करना फुडें मागीर एक 5-10 मिनटांनी ताका बरें गिफ्ट ऑफ टंग यूज करून ताका म्हणलें सिस्टर म्हणलें तूं वगेर राव, हांव म्हणलें गिफ्ट ऑफ टंग यूज करता, तूं म्हणलें नियाळ कर म्हणलें जेजू खुरसार पळय, जेजूचें कोश्टोल्ली कूड खुरसार पळय. आनी ताणें दोळे धांक म्हणलें आनी केलें थिंगासर बसली भावा कडेन आहल्या आनी ताचे कडेन आनी स्पिकरार घाल म्हणलो. ती थिंगा बसले आनी हांव गिफ्ट ऑफ टंग यूज केली. एक 5 मिनटां ती स्थिर जाली बरी. ताका पळयत आत्म्यान थंड केलें आनी ताका अनुभव दिलो कितें दाखयलें न्ही ताका कितें हेच्या उद्देशी. कित्याक जेन्ना आमी जिबेचें देणें वापरता पळय तेन्ना कितें करता आमी आनी आमचो स्वर्गीचो बाप आमी एक गोड रिलेशन जोडटा, समोन जोडटा, दाट समोन. आनी जेन्ना आमी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करता पळय तें कोणाकूच गमोना आनी सैतानाक देखून गमोना. आमी कितें करता, कोणा कडेन भासाभास करता आनी कितें उलयता. आमी म्हणटा न्ही आमी केन्ना तुमकां कितल्या जाणांक गिफ्ट ऑफ टंग्स आहा न्ही खबर, सगल्यांक आहा जिबेचें देणें कितले जाणां 1 3 4 5 6 7 8 प्रेज गॉड मोस्ट ऑफ युअर. सो प्रेज गॉड. सो ब्रदर यू डोंट हॅव गिफ्ट ऑफ टंग ना तुका तुजे कडेन? अच्छा ओके. सो नो प्रॉब्लम. आतां हा सेशन आमी हें करच्या पयलीं सुद्दां हें करून एक फाल्यां हें करया, स्टार्ट करया हें करून दाय करून. सो प्रेज गॉड. सो कितें आसता जेन्ना आमी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करता आनी आमी वापरता, आमी देवा कडेन डायरेक्ट संबंद जोडटा आमचो आनी डायरेक्ट आमचो स्वर्गीचो बाप आमची डायरेक्ट मागणें आयकता आनी ताचे उद्देशी जें कितें आमच्या हातून येता पळय तशेंच हांवें तें मागणें हें करून गिफ्ट ऑफ टंग यूज करून ती सिस्टर थंड जाली, स्थिर जाली आनी ताणें भावाच्या हाचे काना कडेन दवरलो आनी मागीर तें कांय शिकयलें देवाचें उतर. ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स ताचे कडेन उलयलो. प्रोब्स 18:21, लूक 4:18 and 19 आनी मार्क 11:23-24 कशें कितें कार्य जाता पळय तें 22 आनी ताका कशें कितें उलोवपाचें. आनी तेन्ना थिंगासरून हांवें थिंगासर ताका हुकूम घालो कितें जें कितें देव भावाच्या कुडीन कितें कसलें कोश्ट आहा जावं कसलें पीड आहा, दुयेंस आहा, कसलेंच. सो ताचे ह्याच खिणाक नाश जावन वचोन तें खोल दोरयान पडटा आनी ताका जेजू क्रिस्तान ताका मागला, ताका नवे जिवितान बोल्ला आनी ताचेर सुरेश्वराचो आत्मो आहा आनी ताणें ताका ल्हान भावक जियोंक दिला. आनी तो सिस्टरीक ताका सांगलें हांवें तो मोचो ना म्हणलें. तूं म्हणलें कोणाचेर विस्वास दवरताय, देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर उतर दवरताय की ह्या संवसाराच्या उतराचेर की दोतोराच्या उतराचेर? दोतोर येता तोय उलयतालो. त्या दिसा आमी गेलीं थिंगासर ताचे कडेन मेवपाक, तोय उलयतालो डॉक्टरान हें सांगलें तो हें सांगलें, डॉक्टरान सांगलां हें तुजें हेमोग्लोबीन हें. हांवें म्हणलें ब्रदर म्हणलें प्लीज हांवें म्हणलें तुजी काणी आयकोंक येवंक ना. तुका जर देवाचें उतर आयकोताय जाल्यार हांव तुका शेअर करता, ना जाल्यार म्हणलें हांव हिंगासान मागणें करता आनी चल्लो म्हणलें. मागीर फुडलें तुजें. मागीर वगेर रावलो आनी गिफ्ट पयल्याच्या पयलीं गिफ्ट ऑफ टंग यूज केली. तो हांव सांगत रावलो आपणाक सोर लायला येयलें. हांवें म्हणलें म्हाका खंय म्हाका दिसना म्हणलें तुजें सोर खंय आहा सोर हांगासर. हांव म्हणलें तूं काय बरो आहा मरे, बेस बरयता, बेस बरो आहा तूं, तुका जेजून मागला, तुजे मदें कसलेंच दुयेंस ना, तुका लांबाक जिवीक दिला, सासणेक जिवीक दिला, सगळें जण एकल्याक. आमचो भितर पवित्र आत्मो आहा, तो पवित्र आत्मो आमकां सगळो आमचो आदारी. जेन्ना तूं तुज्या तोंडासान देवाचें उतर उलयताय, सोत मानताय आनी सोत्यान चलताय, त्याच उतरा उद्देशी तेंच सोत तुका सुटका फावो करता. फावो दिल्या तुका फावो केला. तूं जो तें स्वत जर आमी मागोवन आमी तोंडासान उचलना आनी जें कितें आमी दिसता ताचेर जर नियाळ करता जाल्यार आमी त्याच ताणें त्याच थिंगासरूच उत्तेले, तोयच उत्तेले. कित्याक सांग, हें हांवें अनुभवलां, म्हाका खबर नासली त्या टायमार हांव खंयसर कितें आहलें, म्हाका कितली पिडास दुयेंस हें आहलें. हांव कोणें म्हाका सांगलें पुरो आहलो, हांव ह्या दोतोरा कडेन, त्या वैद्या कडेन, तो कोण बंदू कडेन, ह्या दोंडू कडेन, त्या दोंडू कडेन, त्या हेचे कडेन, सगळे कडेन धांवतालो. कित्याक पयलो वेतालो थिंगासर आनी बसतालो थिंगासर आनी मागतालो. तांकां हांव कितें केलेलें, देव केलेलें. कित्याक म्हाका पेकोवणी जाय आसली न्हू, म्हजें दुयेंस पिडा सगळी आहली. अल्सर आहलो म्हाका, अल्सर सांगलें डॉक्टरान थ्रू आवट युअर लायफ तुका टॅबलेटां घेवची पडटली. ही दुयेंस आहलें म्हाका
एसिडिटी आहली, अल्सर आहलो, जॉन्डिस आहलो, प्रेशर आहलो, प्रेशराचे जॉन्डिसाचे अल्सराचे जाणून तुमी न्ही लायफ टायम डॉक्टर हे कोत्ता. पूण जे कितें तुमी आतां आमी देवाचें उतर शिकोवन हिंगासान वेता त्या टायमार आतां तुमकां गमलें न्ही देवाचें उतर कशें आमच्या जिवितान जेन्ना आमी स्वत मानून भावार्था उद्देशी आमची करण्यो कृपेन आमकां देवान कृपा दिलेली आहा न्ही, ग्रेस दिलेलो आहा. आमकां फकत कितें आहा आमचो भावार्थ आनी ग्रेस दोनूय कृपा आनी भावार्थ ता उद्देशी आमकां दोनूय घेवन आमकां ताचो आमच्या कोयण्यांनी घालूंक जाय. नाजाल्यार म्हाका हांवें म्हणटा भावार्थ आहा ना 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 हांव जाणो सगळें जाणो कोत्ता हांव हें करून कितें जाता जेन्ना टायम येता तेन्ना ब्रदर मातशें प्रे फॉर मी आं मातसो हात दवर मागणें कर रे. आजून पासून कितल्यो लोक देवाचें उतर आयकोन देखून तेंच कोत्ता. कित्याक आयज आयकोता म्हयन्यान तांकां टायम येतात ताच्या भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम इश्यूज कोणा आनी कितें प्रॉब्लम येता ते कितें कोत्तात मागीर फोन मारतात सिस्टरीक सिस्टर शारोन मातशें म्हाका मागणें कर आं सिस्टर मातशें नंबर दी अनिशाचो नंबर दी आनी ताका सिनेमा म्हजे कडेन खूब जाणी जाता अनिशाचो नंबर कितें कोण आतां म्हजो पयलींचो नंबर कोण आहा पळय तो सिस्टर अनिशाचो धाडटा तांकां ताका पयलीं विचारता कितें 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 ना 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 मातशें ताचे कडेन उलोवंक जाय तें बरें आहा एनॉयटेड कोण अनिशा बरें एनॉयटेड आहा ताका ताचेर ताणें हात दवरलो ताणें मागणें केलें फिनीश आमी बरीं जातलीं मागीर फिनीश. हय कित्याक प्रिचरांक आमकां मागणें आमकां तुमी व्हड करूंक फावना. तुमी फकत देवाच्या उतरा फाटल्यान जेजू फाटल्यान जेजून कितें केलां तें आमी तुमकां शिकवण दिता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आमचे उद्देशी पळयत आत्मो तुमकां शिकवण सगळें तें जाणवायेन बसता. आमी न्ही आमी कांयच न्ही. जेन्ना म्हाका कसली आडकोयो हें आहल्यो तेन्ना हांवें खंयच्या कोणा कडेन हें करूंक ना पूण हांव हिंगा धांवतालो थिंगा धांवतालो थिंगा धांवतालो थिंगा धांवतालो आनी जेन्ना म्हाका स्वत गमलें हांव जेन्ना हिंगासर आयलो ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीट पयलें खूब केलें हिंगा गेलो केरला गेलो हेचे कडेन गेलो थिंगा गेलो डोडो बारा फोक कांय सोजमोवणी नासली आनी उतरूय सोजमो नासलें सदांच कितें आसतालें शिकयतालें थिंगा बसतालो हें करून म्हजे विचार एके कडेन आनी हांव एके कडेन आसतालो म्हजो आत्मो एके कडेन आनी म्हजें मन दुसरे कडेन आसतालें तोहें जातालें. त्या भाशेन कितें जाता न्ही जेन्ना आमी सगळें आमकां आमी ना तुमकां म्हणिना वेरी सॉरी हांव म्हजें हें पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हाका खूब हांवें अनुभवला जें हांवें म्हजें नाका नाका जाल्लें अनुभवन हांव संवसारांतसान ह्या हातूंतसान सगळो हो वयर आयज म्हाका जेजू क्रिस्तान जे आमी कितें आहा आमी सगळे म्हज्या हाका कोण आहले पळय तांकां सगल्यांक पाठ करून ह्या संवसाराच्या देवाक सगळे म्हाका आनीक नाका ते कित्याक ताचे उद्देश म्हाका पेकोवन फाव जावंक ना. म्हज्या जिव्या देवान जेजू क्रिस्तान जेन्ना हांवें ताका म्हजो सोमी दोनी मानलो आनी मानून ताका म्हजी जी उतरां त्याच्या उतरा प्रमाणे आनी जेजून कितें केलां तेंच हांव खुर्सार पळोवन ताचे उद्देशी चल्लो आनी म्हज्या तोंडान सदांच आनी देवाचें उतर आमी आयकत रावलीं कितें जालें एक दीस आयलो हो म्हाकाच खबर ना सगळीं म्हजी दुयेंसां पिडा जावं म्हज्या घरान सगळें कितें आसलेलें नासलेलें सगळें खंयसान खंय पिड्ड्यार जालें कांयच गमोंक ना म्हाका खबर देखून ना. हांव फकत कितें करतालो ह्या संवसारा फाटल्यान धांवतालो संवसाराच्या हाचे फाटल्यान म्हाका हिंगा पेकोवणी मेवतली म्हाका थिंगा पेकोवणी मेवतली हो म्हाका दिवं तो म्हाका दिवं तो एकाचो हें करून तें कितले पयशे वगडायले. पूण हिंगासो जेन्ना हांवें हांगासर जेजूक आपणायलो आनी जेजूच्या उद्देश चलोंक लागलो जेजू एक पयसो मागना हो देव पयसो मागना ते देव पयसो ते थिंगासले दुसऱ्या संवसारांतले पयशे मागता हें म्हाका सारकें काचबूर जालें सगलो घुस्पा गोंडोर जालो. हो देव जर पयशे मागना फकत तूं म्हणटा तूं आपणाक सोमी दोनी मानून घे तुज्या तोंडानसून तूं उतर उलय आनी म्हजें आयकत राव आनी आपणा कडेन समोन जोड आनी आपणाकूच तुज्या काळजान हांव तुज्या भितर आहा पळय ताकाच तूं तुका स्थिर राव ताचेरूच राव आनी तीच उतरां उलय. जेन्ना हें म्हाका गमलें आनी हांवें म्हजें हें करून म्हाका कितली खुशाल बरी आयज इतलें हांव जें जिवीत जियेता म्हजे उद्देशी न्ही जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताचे करुणे उद्देशी तेणेन 2000 पयलीं वर्सां तेणें जें कितें आपलें इतलें कश्टल्ली कूड तेणें कहो गेलो न्ही तो सगळें ताचेर सगळी ताची कूड आख्खी ताका रगत ताचें मांस काडलेलें सगळें ताचे तकलेचेर मुकूट घातलेलो काट्याचो मुकूट तो ताणें आमचो ओज्याचो खुरीस घेवन आपूण कहो पडोन सकल धोत्तरे नाक गोश्टून पांय गोश्टून दोपणां फोडून सगळीं फोडून हें जर करून जर इतलो आमकां पेकोवणी फाव दिल्या आमकां देवान जाल्यार आमी ह्या देवाचेर कित्याक विस्वास दवरूंक कठीण कित्याक आमी विस्वास दवरिना. मातसो वगत आहा आमचेर न्ही आमी वेता आमी जाणा आमी सगळें म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हजे पासून दुर्बळ जालो जेजू क्रिस्तान म्हाका पेकयला ताचे उद्देश म्हाका थोडे म्हणटात म्हाका पेकोवणी फावो करतलो ना दितलो 100% जेन्ना आमकां देवाचें उतर सजमता तेन्ना आमी म्हणिना दितलो म्हाका दी आमकां आमी नको आहले पयले. पूण जेन्ना आमकां सोद गमलें जशें ब्रदराक आतां वय ब्रदर ताकाय गमलें न्ही आनी तेणेन आपलें कितें केलें मनाची नवसणी केली
आपल्या काळजान ताणें देवाचें उतर तें बी बरें बी आपल्या काळजान रोयलें आनी तो आतां तें उतर उलयता न्ही. सो ताचे उद्देशी ताका सुटका फावो जाली. आतां तो उलयता ताचें जें कितें ताचे भितर आहा, ताचे कुडीन आहा तें नाश जावन तो आतां बरो मनीस जालो. जें कितें देवान ताका तो पवित्र आत्म्यान ताका दाखयलें कितें स्वत आनी फोट पळय ताका तो फोटीन जियेतालो न्ही. कितें कितें ह्या संवसारांतलें कितें कितें करतालो तो वायट वांडावण्यान आसलो थिंगा. पूण जेन्ना तो आतां 2-3 दीस थिंगासर आयलो तो आतां मनीस नवो जालो न्ही. जेन्ना जेजू क्रिस्त मेलो ताका खुर्सा हातून पुरलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. त्याच दिसा सावन आमी नवी मोचल्या, आमकां नव्या मनशाक रचून देवान नवी रचल्या न्ही की आमी अशीं आतां अस्कोतायेन जियेवपाचीं. आमी आर्गां दिवंक जाय. आमकां खबर ना मातशी तायणें आयलें जाल्यार आमी कितें करता, आवय 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 करून तेकाच आमी व्हडलो उबारता, वयर उबारता, देवाहून वयर उबारता त्या दुखाक, दुखीक, दुयेंसाक, पिडेक जावं कसलें कितें आहा पळय तेका. आमी केन्ना देवाच्या उतराचेर आर्गां दिता देवाक? आमी आर्गां दिवंक रावंक जाय. म्हज्या जिवितांत कितल्यो हांवें हें केलें पळय. आतां फाटल्या दिसांनी सुद्दां म्हजें कितलें पांय दुखतालो कितें आनी हें करून म्हज्या दोळ्यान हें पडलें. डॉक्टरान हें केलें आनी डॉक्टरा कडेन गेलो. सायज सुजली सारकी. हिंगासर गेले रिट्रीट आसलें पळय तें 10 दीस हांव ना. हे दोळो सारको बंद आनी एका दोळ्यान सावन हा चलता. आनी डॉक्टरा कडेन गेलो. डॉक्टर म्हणूंक लागलो इन्फेक्शन जालें. हांवें कितें केलें, दोतोराचो रिपोर्ट न्ही. त्याच वेळार हांवें थिंगासर हुकूम घालो तेका. हांवें म्हणलें सैताना तुका म्हज्या जिवितांत स्थिर दिना, तुका हुकूम घालता, तूं फोटींग हांगासलो कोडसर. हें स्वत न्ही. स्वत जेजू क्रिस्तान सगळें खुर्सार 2023 वर्सा पयलीं खेळयलां आनी म्हाका म्हजें सगळें दोळ्याचें कसलेंच इन्फेक्शन जावचें ना दोतोर सांगता. आनी हांवें म्हणलें आं तोंडान म्हणजे भितरले भितर म्हणलें हांवें पवित्र आत्म्याक आर्गां दिलीं डॉक्टरा फुडें. आनी डॉक्टर चॅक करता. डॉक्टर सांगलें कितें म्हाका 1.5 म्हयनो जातलो तुका तें तुजो दोळो पेकोन येवपाक, इन्फेक्शन जालां आनी दोळो बंद आसलो आनी हें सगलें येद्दें व्हडलें सुजलेलें आशिल्लें. आनी आहा घरा कडेन. हांवें कितें केलें, आर्गां दीत रावलें आनी जिबेचे देडे वापरत लागलो. आनी आर्गां दिवन 1.5 म्हयनो सांगलेलो तो 8 ते 9 10 दिसां भितर म्हजो दोळो सारको फूल जालो, पेको जालो. कित्याक लागून जालो? जें हांवें कितें केलें तें उतर आयकलें. पूण आयकलें आनी ताका कितें केलें हांवें, उतर ताका म्हज्या जिवितांत आरो दिवंक ना. म्हजे भितर कोण आसा? म्हजे भितर जो पवित्र आत्मो आसा तो बोलीस की तो ह्या संवसारान आसलेलो वायट दुयेंस पिड्याचो आत्मो बोलीस? खंयचो बोलीस? खंयचो आत्मो बोलीस? जो आमच्या भितर आहा पवित्र आत्मो की ते ह्या संवसारांत जो दूख पिडा सूख तो आहा तो कोण बोलीस? पवित्र आत्मो न्ही. जो आमच्या भितर आहा तो. जेन्ना पवित्र आत्मो ही आमी आमची उतरां बदलूंक जाय. आनी त्या उतरां उद्देशी आमकां जें कितें तुमकां जाय तें तुमी उलोवंक जाय. जशें देवान उलयलें न्ही पयलें संवसार घडटाना. कितें उलयलें काल आमी आयकलां जेनेसीस 1:1, 2 आनी 3. देवान उतर उलय सगलें आसलें न्ही. थिंगा प्रॉब्लम आसले, दुयेंसां आसलें, काळोख आसलो, कितें कितें सगलें समस्या सगलें वायट तितलें आसलें थिंगा. देवान ताचेर फोकस केलो ना. देवान पयलें. पूण देवान कितें आसलें, देवाक खबर आसली न्ही उजवाड आसलो म्हण. उजवाड आहा तो दिसनासलो न्ही. देवान कितें उलयलें, आपणाक कितें जाय पळय तें तेका कितें जाय आसलें, संवसारान संवसार उजवाड जाय आसलो न्ही. काळोख नाका आसलो, प्रॉब्लम नाका आसले, दुयेंसां नाका आसलीं, पिडा नाका आसली. आमी कितें करता, जेन्ना आमकां कोणूय कितें डॉक्टर सांगता पळय तें कितें करता आमी, ताचेरूच नियाळ करता आनी ताचेरूच आमी फोकस करता आनी ताका आमी वयर उबारता, देव कहो करता. आनी मागीर सगल्यांक सांगप आनी कितें पिरंगप आनी कितें कितें आमकां कोणूच ना. आतां आमी जाणो, आतां ह्या वेळार आतां तुमी देवाचें उतर शिकतात, तुमी हिंगासर जाणवायन बोल्ल्या, तुमकां खबर आहा तुमचे भितर पवित्र आत्मो आहा, आमचे भितर आहा. आनी आमी तें वायट बूक दिल्या पळय तर मातशें तें वायट बूक सदांच एक दिसाक 2-3 पावटी तरी वाचात पर्याय. हुस्क्या खोतीचें मागणें तुमचे कडेन आहा न्ही, तो बूक दिल्या न्ही वायट बूक आमचें. सो प्लीज तुम्ही सकाळी उठ्ठाना रातीक न्हिदतना 1-2 पावटी तरी वाचा आनी पळया तुमच्या जिवितांत. हें हांवें अनुभवलां. आमी वाचतालीं, म्हजी बायलूय वाचताली आनी आमी वाचतालें. हें करून बसतालीं केन्ना केन्ना हांवूय ना जाल्यार कितें जातालें पयलो कितें आसलो, हांव देवाच्या उतरान नासलो. देवाचें उतर म्हाका तितलें कांय नासलें. हांव येतालो उतर आयकतालो वेतालो जालें हें करून. पूण म्हजी बायल देवाच्या उतरान आसली, ताका सगलें आसलें, ती बावर्तांत येताली. म्हाका तितलो पयलो बावर्त नासलो. म्हाका बावर्त येवपाक खूब टायम लागलो. कित्याक जेन्ना म्हज्या मनाची नवसणी केली, म्हजी उतरां बदललीं, हेचेर सावन हांवें म्हजी जी उतरां कितें बरें वायट आहा पळय तें ह्या स्क्रिप्चरांतल्यान मागीर फुडें 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 हांव जशें पावल घालूंक लागलो देवाच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हजे उद्देशी न्ही, जसो हांवें देवाचो आदार घेतलो पळयत आत्मो ऑटोमॅटीक म्हाका दाखोवंक लागलो सगलें कितें कितें बरें बरें कितें पडटा पळय तें. हांव एकदम वस मनीस आसलो म्हजे 10-12 वर्सां पयलीं.
म्हाका इतल्यो त्यो फिल्दी सगल्यो उतरां आहान पळय ती संवसाराची तूं म्हाका एक सांग, तुका 50 सांगपी. इतलो मास्टर आसलो, मास्टर डिग्री केल्ली तेन्ना. आतां ना, पूण आतां मास्टर डिग्री हांवें देवाच्या उतराची केली. सगळी आतां जेजू क्रिस्तान म्हाका दिलेली आहा म्हाज्या भितर. तो पळयतोच म्हजे भितर घातलेलो आहा. पयलें कितें आहा तें सगळें गेलें. हांव कोणाक एक उतर दीत जाल्यार तुका 20 उतरां दितलो. तूं एक उतर दी म्हाका. 20 ते 25 उतरां म्हज्या तोंडांसान येतालीं. इतल्यो ही हांवें लोकांचें जिवीत खूब म्हज्या उतरा उद्देशी हे जिबेचेर ह्या उतरा उद्देशी हांवें म्हजें जिवीत दुसऱ्याचें म्हजें तें सोडून घाल, पूण दुसऱ्याचें जिवीत हांवें नास केलेलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. सो रोमन्स 10:17 ब्रदर, रोमन्स 10:17 मातशें घाल एक. फुडें वचोया, फुडें पळोवया आमी कशें कितें देवाचें उतर कितें हें कोत्ता पळय तें. सो आयज आतां तुमी देवाचें उतर आयकल्ल्यान पळय. सो देन फेथ कमीथ बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर कितें आतां आमी सांगता न्ही, सिस्टरांनी शिकयल्लें अशें आमी घालूंक जाय. कितें करता आमी आयकोंक जाय, आयकोंक जाय, आयकोंक जाय, आयकोंक जाय. एक पावट न्ही, एक पावट आमी कितें करता आयकोता, दुसरे पावट आमी आयकोता. तें उतर आमी आमच्या काळजान रोवंक जाय. जें देवाचें उतर जर आमच्या काळजान जर आमी रोयना आनी आमी फकत संवसारी जिविताचेर जावं आमच्या प्रॉब्लमाचें सोल्युशन ताचेरूच आमी जर नियाळ करीत जाल्यार आमच्या जिवितान भावार्थ कांयच कामाचो फायदो ना. आमी म्हणटा न्ही म्हाका भावार्थ आसा, हांव देवाचें उतर आयकोतां, सगळें आहा. मागीर फुडें गेले जेन्ना प्रॉब्लम आयलो की आमी कितें करता, थिंगा पडटा न्ही. देवाचें उतर आमी घेना. कितें कितें करता आमी संवसाराचेर नियाळ करता, संवसाराक पळयता, सोल्युशनाक पळयता, प्रॉब्लमांक पळयता न्ही. देवान कितें केलें, जेन्ना उतर आपूण उतर उलयलें, आपणाक जाय तें उलयलें न्ही, आपणाक कितें घडोवन हाडूंक जाय तें कशें कितें बरेंपण, उजवाड जा. जेजू जावन आसा उजवाड न्ही, तो जेजून उजवाड आपलो ह्या सगळ्या संवसाराक दिलो. आनी तेन्ना जेन्ना आमी जे उतरान उद्देशी देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमच्या काळजान रोवन जेन्ना आमी तें उतर आमच्या तोंडांसान उच्चारता आनी आमच्या कळण्यांनी घालता आनी ताचेरूच स्वत मानता, तेन्ना आमच्या जिवितान जें आमकां कितें जाय, जें आमच्या जिवितान घडोवन दवरलां, जेजून आमच्या सगळें भितर आमचे भितर सगल्यो मिलाग्री पेकोवण्यो सगल्यो आहा. आमकां कित्याक आगोड जाता देवाचें उतर आयकोपाक, कित्याक आमी त्या जो सैतानाचो आत्मो आहा पळय ताका आमी आमचेर कब्जो करपाक आमी आमचे 5 सेन्सीस आहा न्ही, इंद्र आहा न्ही, 5 सेन्सीस, ताका आमी आदार दिता न्ही आयकोपाक. जेन्ना आमी कितें म्हणटा हें दुखता, दिसता, ताचेर आमी स्वत मानता न्ही. आमकां जेजून कितें सांगलां, जें दिसना, जें दिसना त्या वस्तूचेर आमी स्वत मानूंक जाय. ती दिसना ती वस्त कसली, आतां तुका समज आमकां दोतोरान एक रिपोर्ट दिलो, आतां आमी ताचेर स्वत मानलें न्ही. कितें केलें, तुका अमकें 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 एक दुयेंस आहा, पिडा आहा, तें आमी आयकोन तें आमी आमच्या भितर नियाळ करीत आहा. म्हाका दोतोरान हें सांगलां, तें सांगलां, तें सांगलां, कशें जातलें, आतां कितें करतलें, लायफ टायम हें जातलें, तें चालूच आसता. त्याच परी केन्नाय आमी आमच्या जिवितानूय हें आसता न्ही आमच्या घरान. कित्याक भुरगें जावं बायल जावं घोव एके सायडीन आयकोना, भुरगीं आयकोना, शिकोना, आमी कितें उतरां उलयता, तें कितें रे तो हेंच कांयच आयकोना, म्हज्या जिवितान कांयच घडोना, म्हज्या जिवितान फुडें म्हाका कांयच येना, बरेंपण ना. बरेंपण कशें येतलें, आमचे भितर जो जेजू ना, जेजू जो आमचे भितर आहा ताका जर आमी आपणयना आनी आमचे उद्देशी ताचें उतर जें कितें आहा स्वत आहा तें आमी आमच्या तोंडांसान जर उलयना जाल्यार आमकां बरेंपणांनी कशें देवलें. आमी फकत उलयता सगळीं वायट उतरां न्ही. तो सोरोप येता, तें आयकोना, हें आयकोना, तें आयकोना. केन्नाच आमी आर्गां दिता जेजूक आमी मागणें करता, जेजू आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका आयज बरें उतर शिकयलां ताचे उद्देशी हांव उलयतां. तूं म्हाका भावार्था उद्देशी तुवें म्हाका सगळी सुटका फाव केलाय, तुजें उतर म्हज्या भितर आसा, तूं म्हज्या भितर जियेताय. पूण हांव नको आसलो, नको जावन हांवें सगळीं उतरां उलय, पूण आतां हांव जाणो जेजू जशें तुवें जी म्हजी दुयेंसां पिडा सगळी नाश करून 2023 वर्सा खेळयलाय, त्याच भाशेक तुवें ह्या भावाक जावं ह्या भयणीक ह्या कोणाक ताकाय हांव तेच्या भितर जो म्हेवो आत्मो आहा ताका हुकूम घालता आनी ह्याच खिणाक ताका सांगता, ताचे कडेन उलयता, तो उठ आनी सारको वचोन त्या खोल दर्यान पड
आनी कितेंच त्या मनशाच्या जिवितान येना काय, जावं म्हज्या घोवाच्या जिवितान येवना काय, जावं हे कोणाच्या आपल्या भुरग्याच्या जिवितान येना काय. आनी हांव तुका हुकूम घालता, थंयच तुजी सुवात. आनी जें कितें हांवें उलयलां तें घडोवन आयलें म्हणून हांव स्वत मानता. आर्गां तुका जेजू, जें कितें दिसना ताचेर स्वत मानता. आनी म्हज्या घोव सगळे सोऱ्याच्या मेळ्या वाटम्यांसान सुटका फावो जाली, तुका दीण वाजता, आर्गां दिता, वाकाणटा. ही आमची मागणी जावंक जाय. आमी कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता ताचेरूच आमी उलयता. हांवूय तेंच कोत्ता, आमी कोत्ताले पयले. तो हो 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 कोणाचें मागीर कितें जाता, आमी देवाच्या उतरासून पयस जाता आनी आमचे मदें कितें येता, खुन्नस सारकें वायट सगळें आमचे भितर येता. आनी आमी खबर नासता आमी कितें कोत्ता पळय ती. आनी आमकां एकदम आगोट जाता देवाच्या उतरा उद्देशी चलपाक देखून. भावार्थ आमकां कहो येतलो, भावार्थ आमकां नासतात. जेन्ना आमी तें उतर जेन्ना आमच्या काळजान आमी रोयना आनी आमच्या तोंडांसान आमी उच्चारिना आनी ताचेरूच नियाळ करिना, जाल्यार आमकां भावार्थ आसून देखून आमचे मदें आमी फिनीश काबार जालेली मनशां खंय, सुकलेले तोरड कहे, कांयच ना ताचो जीव ना, कांय ना न्ही. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रोवन ताचे बरी कुयदाद कोत्ता. कुयदाद खंय करप, आमचो आनी देवाचो संबंद जोडप. देवा कडेन देवाच्या उतरा कडेन टायम करप. आमी कितें शिकला ते नोट्स वचोन शिकप, जावं स्क्रिप्चर्स आमी कितें बरोवन वता पळय ते स्क्रिप्चर्स एक एक काडून 10-15 करपाची गरज ना. 1-2-3 दिसाक एक, दिसाक 2, एक दीस 2 दीस सुद्दां तो स्क्रिप्चर घेवन आमी बसोन आमी ताचे स्टडी करीत रावत न्ही डेली सद्दां. आनी पळयात तुमी तुमच्या जिवितांत स्वता तुमी अनुभवतले, तुमकां सगळो जो पळयत आत्मा तुमचे भितर आहा पळय तो तुमकां सगळे जे गूट तुमचे भितर आहा देवाच्या उतरान आहा, जें कितें बरेंपण जें कितें सगळें तुमकां गमतलें. आमी तातूंत शिकले. आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर सगळें अनुभवून आमी घेतलें पळय तेन्नाच आमकां आमचोय भावार्थ वाडलो, आमकांय भावार्थ आयलो. सगळें आमकां खबर आहा भावार्थ आमचो कसो वाडटा, कितें जाता पळय तें सगळे इश्यूज कितें ताळण्यो येतल्योच. आमकां प्रॉब्लम नासतना आमचें जिवीत ना अहें ना, येतल्योच. कित्याक आमी जो पासून आमी देवाच्या उतरान सारकें रुतोन रावना, देवाचें उतर आमचें सगळें आपलेसाण भितर आमी ते बियां घालून ताचे उद्देशीत ताकाच आमी समीधनी मानून घेता, तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी सफल जातले. आनी कसलीय ताळणी येवं, जेन्ना तुमकां ताळण्यो येतल्यो तेन्ना आमी कितें करपाचें, आर्गां दीत रावपाची, दीण वासूंक जाय. सदांच आमी पयल्यान दीण वासूंक जाय. जें कितें आमचें बरेंपण आमी अनुभवतलें, जें आमकां दुयेंस पिडा कितें जातलें जाल्यार आमी सदांच प्रेज एंड थँक्स गिवींग वी शूड ऑलवेज डू. पयलें आमी प्रेज एंड थँक्स गिवींग करूंक जाय देवाक. मागीर आमी आमचें मागणें, बाबा हें जाय आमकां, तें जाय, तें सगळें तुमकां मेवतलें सगळें कहें. जेन्ना आमी देवाचें राज सोदता पळय तेन्ना मॅथ्यू 6:33 म्हणटा न्ही, पयलें सोद देवाचें राज. सगळें आमी ताका सोदूंक जाय, देवाच्या हाका राज्याक. आमी कितें सोदता, आमचे हे सगळे संवसाराचे वस्तू खंयच्यो. म्हाका फाल्यां गाडी जाय, म्हजें फाल्यां जेवण कितें जेवतलो, म्हज्या भुरग्याची फी खंय भरतलो, कितें करतलो, हें करतलो, तें करतलो, सगळें आमचें आहा न्ही. तें हेतून बरयल्लें आहा देवाच्या उतरान. तुका कांय काळजी करपाची ना. जो देव आमकां पयलो आतां आनी सदां काल आनी तो तोच उरतलो. देवाचें उतर केन्नाच बोलदो ना न्ही. काल आमी आयकलां देवाचें उतर केन्नाच दोलधारी तलवारींनी आमी आयकलां काल हें करून. जें आमी उतर उलयता आमच्या तोंडांसान तेंच उतर तें सगळें तोपता न्ही. ओतम्याक आमच्या काळजान सगळें खूंय आहा, सांद्याक वगैरे सगळें तें जें उतर वेता थिंगासर. आनी तें जें कितें आमचे कुडीक कितें कसलें कुडीक दुयेंस पिडा जावं कसलें आहा तें उतर वचोन ताका सारकें घालता भितर सोंपतें तोपता धरून सगळें नाश करून आमचे भितर जी पिकोवणी आहा ती आमकां फावो जाता, आमकां मेवल्या, ती आमी अनुभवूंक जाय. खंय कोत्तेल्या आमी जर देवाचें उतर उलयना आनी देवाचें उतर आमी अनुभवून आमी आमच्या तोंडांसान हें करना जाल्यार आमी सदांच हेंच आसतले, आमकां कांयच ना. इवन आतां कितले जाण हांवें पळयल्या हिंगासर आमी रितारे घेता आनी मागीर वेता कितें करतात, एक रिती जालें, 2 रिती जालें, 3 रिती जालें, तोय सेम ते स्टोरी घेवन येतात हिंगासर. कितले जाण आमकां हें करतात. कित्याक जेन्ना आमी आमचें देवाचें उतर आयकना, देवाचें उतर जें कितें आमी जीं बरीं फळां पळय घेवंक जाय, आमच्या काळजान रोवंक जाय न्ही. ती रोवन ताका आमी पीक काडटा, आमी पीक काडूंक जाय, ताची आमी कुयदाद करूंक जाय. कुयदाद कशी करपाची आमी शिकूंक जाय. आमच्या घरानूय आमी बरी गोवायकी जावंक जाय तांकां. आमी रितीराक गेले, आमी जर बोलदो ना, आमी जर दुसऱ्यांक बोलदोंक शकता जाल्यार ते बोलदोतले. आमच्या मदर कांयच बदल ना. हांवें 5 रितीरां केलीं, 10 रितीरां केलीं, देवाचें उतर आयकता, हो येता रितीराक, आहा तो येता पत्तो, थिंगासरच बसता त्याच बागाचेर. कितें जाता, खंयचो अनुभव आमचो न्ही, पोन्नो सैम. आमी नवे सैम केन्ना जातले, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकून जें कितें आमी आयकलां
जें आमी आमचे पयलें आहलें ताका आमी पाठ करून आमच्या नव्या सैम जेजूचे सैम घेवन आमी आमच्या घरान बरी गवायकी जावंक जाय. तांकां आमी बदलपाचें ना, ती घरान आमी शिकोवंक हें करपाचें ना. तूं देवाचें उतर आयक आनी तूं तांचो मोग कर. मोगा उद्देशी सगळें बदलता. जेजू जावन आसलो मोग, जेजून आमचो इतलो मोग केलो न्ही, देखून तो ह्या संवसारान आयलोलो न्ही. काल आमी पळयला तो कित्याक आयलो. जॉन 3:16 देवान इतलो आमचो मोग केलो, संवसाराचो मोग केलो, ताणें एकलेच आपल्या पुताक आमी दिवं शकता. आमचो एक भुरगें आहा जाल्यार आमी कितें करतले, अशें म्हजें भुरगें तें हांव हें करना. अब्राहमाक दिलेलें न्ही देवान, ताणें भावार्थान कहो कितलीं वर्सां रावलो न्ही तो अब्राहमाचो फेथ. भावार्थान पळयल्या न्ही तुमी बायबलीन कहें कितें केलें. तो देवाच्या भावार्थाचेर रावलो. आनी आदावान कितें केलें, आदावान जें कितें दिलेलें सगलें तें सगलें आपल्या तोंडान उगडयलें न्ही. ताणें सगलें ताका दिलेलें. जें कितें आहलेलें सगलें बरेंपण, बरी भलायकी, सावध, ताची सगलें 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 ताका दिलेलें. फकत ताणें कितें केलें, सैतानाचेर सत मारलें न्ही. सैतान एक उतर उलयलो न्ही, आनी सैतान पळय कहो येता पळय तो कितें करता, तो आमकांय करता. तो सैतान येता तें उतर घेवन, जें उतर आसता पळय देवाचें उतर, आनी तें सेम तुमकां दाखयतलो. सारकें घेवन येता तो. तुका एकूच उतर दिता आनी तुका मागीर आमी कफू जावन बसता. मागीर आमकां खबर नासता देवाचें उतर खंयचें बरें आनी वायट पळय तें. सारकें तुका दाखयता तो. तूं मागणें कोत्ताय, आतां तूं मागणें कोत्ताय 4-5 पावटी 10 पावटी तरी दाखयता पळय तुका तो. हें कितें रे, तूं मागणें कोत्ताय तुजें जालें बरें ना. मागीर कितें कोत्ताय, तुका कितें येता, भिरांत येता, अनबिलीव, अनभवार्थ येता तो. मागीर तो तुजो भावार्थ गेलो. मागीर तूं आहा तो त्याच संवसारान, आमी तेच जियेता. आमी आमची उतरां बोलदूंक जाय. आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी सदांच देवाच्या उतराचेर स्थिर रावंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान कांयच घडोवन येवपाचें फुडें आमी सरपाकूच ना. त्याच हातून उत्तेल्यो आमी उत्तेले ते उत्तेल्या. आमी फॅमिली, आमची सगळीं घरदार, आमचे कोण आमी हें करून रितीरां कितलीं केलीं कांय फायदो ना. रितीरां तूं 15 कर, 20 कर, 10 कर, 20 कर, तातूंत कांय फायदो ना. जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकताय तें काळजान घेवन तूं फुडें वचून तूं कसो कोत्तलोय, आनी तें बी कहें तूं घेवन घेतलोय, दुसऱ्याक गोंयकी कशें जातलोय, दुसऱ्याक कितें दितलोय. आमी जर आतां देवाचें उतर आतां आमी हिंगा शिकल्या आनी आमी तें म्हजेच कडेन दवरलां आनी हांव दुसऱ्याक सायडीक कोण बाबडो सीख सुद्दां जालो जाल्यार ताका आमी देवाचें उतर शिकोवंक वचना न्ही. एकूच धाकटें उतर, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय तें वचोन ताका दितलें. व्हडली तुका हें करपाचें ना. तुका इल्लो 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 पळय दिता न्ही. आमचो पळय तो शिकयता आमकां. कोणूय आसूं तो, कोण अनबिलीव आसूं, आमकां 2 उतरां सुद्दां वचोन तूं ताका सांगशी जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय म्हणीत राव. भावार्थ दवर आनी म्हणीत राव. जो कोण अनबिलिवर, जो कोण सोत मानिना तो सुद्दां ऑटोमॅटीक तो पळयतो ताका कन्विन्स करता. कित्याक जें आमचें फकत आमी वचोन दुसऱ्याक गोवायकी जावंक जाय. आमी उतरां कसलीं घेवन येता ना रे, ही ती कोणाचें तरी हें करून रितराक येवन देखून हांवें पळयल्या कितले कहे लोक उलयता उतरां पळय ती सगले संवसाराची. वयर रे तें तोहेंच जाल्लें, आनी एकलो कितें जालें, ती जालें, हिंगा येता रितीर कोत्ता. अरे थिंगासर हॉस्पिटलान वचोन खबरेक गेल्या देखून सगल्यो टाव सगल्यो. अरे तुमी वेतात, तुमी देवाचें उतर जाणो, ताका दिवचे बदलेक, देवाचें उतर दिवचे बदलेक, जेजू तांकां अनुभवचे बदलेक तुमी वेतात आनी सैतानाक तांकां दितात तें करपाक. कितलें हें पर्सनल अनुभव हें संवसारान लोक खूब रितीतां कोत्तात. आमचे हिंगासर हिंगा न्ही सगलें जें खी हांवें पळयलें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. आमी जें थिंगा वेता पळय थिंगासर सगलें रॉंग हें तें मागीर सगलें आमी जेन्ना वचोन देवाचें उतर तांकां बरे भशेन सजमोवन कहें देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता. देवान आमचे पासत कितें केलां, जेजू क्रिस्तान कितें केलां, जेजू क्रिस्त आमचे पासत दुर्बल जालो, ताणें सगलें आमचें सगलें जें कितें अदला बदली करून आमकां डिवायन एक्सचेंज करून आमची पातकां स्वयं ताणें आपले भितर व्हरोन दुयेंस पिडा आमकां सगळीं काडून आमकां सासरीक जिवितान बोल्लां. हेचेर आमी स्थिर रावंक जाय. लोक वेता ते कितें करतात, ना 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 हें तातूं तांचे आनीन मागीर ते बाबडे बरें जावचे बदलेक थांब. असले हातून कोण जातले, स्वता आमीच जर करूंक लागले हे देवाचें उतर आयकून वचोन जाल्यार सगलें न्ही. लोक 10 रितीरां कोत्तात, ह्या रितीराक येतात, थिंगा वेतात, थिंगा येतात, हिंगा येतात, थिंगा येतात, थिंगा येतात, हिंगा सोरी मागीर हिंगा फोन करतात. अरे ब्रदर अहें जालें पोतून मागीर आनी कितें 2 म्हयन्यांनी हिंगा यो. कितें सिस्टर कितें होमवर्क केलोय, आयकलें उतर ना रे, हांव थंय गेलोलो, थिंगासर थंय गेलेलीं, थिंगासर गेलो, फादरीन बरें शर्मा सांगलें. हांवें कितें सांगलेलें फादरीन शर्मा, ना रे कितें तरी सांगतालो फादर सांगतालो कितें तरी आयकलें भितर. हेचें मन खूंय आहा,
संवसारीक हातून आपूण फाल्यां खूंय वयतली, परवां काजार आहा, काजाराचें प्लॅनिंग आपूण केन्ना करतली, बड्डे केन्ना आहा तो तांकां सगळे म्हयनो पयलो बड्डे आहा म्हयन्या उपरांत जाल्यार ते वेल प्लॅन करतात. हय देवाचें उतर घेता आनी सगळें हें करता न्ही, आं करतात ना, संवसारीक जिवितान करता आमी न्ही. प्रेज गॉड. हय एक करता सिस्टर न्ही, आमी प्लॅन करता, आमी देवाचें उतर हें करता. जेन्ना आमी कसल्या तावण्यान जावं वायटान जो केन्ना येता ते आमी कितें, समज तुका कोणें सांगलें दुयेंस, तुका लायफ टायम हें करून, आमी तें आमच्या काळजान रोवन आमी ताचेर दोतोरान सांगलां हांव बरो जावचो ना, म्हाका हें दुयेंस आहा, म्हाका तें दुयेंस आहा, हांव ताचेर थिंगा बसोन करता. कोणूय आयलो कितें रे कोताय ना रे हय हय सांगलां म्हाका दोतोरान, अरे बाबा रे करून. त्या भाशेक तुमी देवाचें उतर जर घेवन तुमचें हें देवाचें उतर तुमी शिकतात स्क्रिप्चर हें करून ताचे कडेन एक वेळ सारात ताचे कडेन आनी पळयात तुमच्या जिवितान सगळें कोणाचेंच वेळ सारात देवा कडेन. कित्याक पळयत आत्मा आमचे भितर आहा, आमचे भायर ना. पयलें कितें आसलो आमकां पळयत आत्मा आमकां येतालो बोडी दिताले आमी एका मेंढऱ्याक हें करून आमची पातकां, पूण आतां ना. आमची पातकां आतां 2000 वर्सां जेजू क्रिस्तान खुर्सार खिळोवन सगलें आमकां बरें सावधीन भलायकीन सासणीक जिवितान भरल्या. तें जिवीत आमी जिवंक सोदिनात. आमी फकत तें हाचें वायट जिवितान खंयचें नाका जाल्या संवसाराच्या जिवितान. कित्याक आमकां एकदम आगोड जाता देवाच्या उतराचेर भावा विस्वास दवरपाक. आमचे भितर ना, आमी पयले हुस्कोतायेन जियेता. कित्याक आमी फकत आहा हें फकत संवसारीन. कोणी कितें सांगलें ती तियात्रांक नाटकांक हांगासर थिंगासर धांवता, क्रिकेट गेमींग फुटबॉल हेका त्या थिंगासर जर त्या टायमार सांगीत रितीर आहा या रे म्हणून हें करून ना, जायना तांकां. टायम काडून वेतात गेमींग कसल्या हाका. आमी टायम काडटा देवाच्या उतराक, कितलीं जाणां काडटात. हे म्हजो अनुभव ना, आमी तुका म्हणिना कितें नाल्यार म्हणशात कितें ब्रदर प्रीच करता तें म्हाका लागता आमी हें करता ना. व्हेरी सॉरी, हांवें तुका कितले फावटी म्हणलां व्हेरी सॉरी. हें हांवें अनुभवलां, हांवूय तोच करतालो. देवाचें उतर बरयतालो, नोट्स बी न्यू क्रिएशनांसान हाडटालो, थिंगा बूक दवरतालो, उडयतालो, थिंगा गेलो. मागीर डोडो पारा कितें शिकलां, कितें आमी गेल्या म्हयन्यान कितें शिकलां कांय ना. ब्रदर येतालो केन्ना दुसऱ्या म्हयन्यान येतालो, रितीर करतालो, ते बरयतालो. इतले बूक 10 बांदलेले आहा. डोडो पारा फूक एकूय बी ना, बरें बी कावज हें ना, देवाचें उतर कावजान ना. कितें आडकोड्यो आयल्यो, कोणा कडेन झगड्यो जाल्यार पटापट टाटाटट टाटाटट. म्हजो अनुभव हें आहलें. आतां जेन्ना म्हाका सारकें देवाचें उतर हांवें बसोन हें करून देवा कडेन टायम स्पेंड केलो, उतरा कडेन सदां नियाळ करूंक लागलो देवाच्या उतराचेर, देवाचेंच उतर घेवन चलोंक लागलो. जशें आमी आतां शिकयता न्ही, सदांच आमी देवा कडेन वेळ सारूंक जाय. वेळ सारिनासतना जायना. तुमी रांदतात जावं तुमी ऑफिसान वेतात सुद्दां जाल्यार तुमकां कोण कांय म्हणना. प्लग घालात एका कडेन आनी हें करून ब्लुतूथ हेडफोन, तुमकां कोण कांय म्हणना. तुमी काम करीत रावत कंप्युटराचेर. हांवें पळयलां अनुभवलां म्हज्या ऑफिसान पयलो हांव आसतना काम करतना सुद्दां कांय करनासलो. जेन्नाय बदलली सगळी देवाचें उतर आनी हें करून स्टार्ट करूंक लागलो, जेन्ना आमी आयकत रावलो तेन्ना आमकां देवाचें आमी हिंगासर खंय कितें आमकां पळयत वचमा आपल्या उतरान हें करता. आमचें न्ही, आमी इतलीं वरां 1 वर 1.5 वर 2 वरां आमी प्रिचींग करता हिंगासर. हें आमचे मदें न्ही, आमचे ओदें न्ही. पळयत वचमो देव आमकां दाखयता, पळयत वचमो आमकां दिता सगलीं जाणवाय कितें उलोवपाचें कितें करपाचें तें. जेन्ना आमी करता पळय काचाबूच जाता तेन्ना आमकां खबर नासता केन्ना केन्ना आमी जाता आमी अहें न्ही की परफेक्ट सगळें बरें शिकोवन आयले मायच्या कुस्व्यांसान ना. आमी शिकोवंक जाय. आमकां देवाचें उतर सदां काल ना जर आमी हें उदक सदां काल आमी जर शिकोना आमच्या जिवितान कशें कार्य जातलें. आमकां फुडें सरोंकूच जायना. घोडेक आमकां थिंगासर मातशी ताळणी आयली की आमी थिंगासर पडटा. आवय आमकां मागीर उठटा थिंगासर बसता आमी, वयर सरोंकूच हें सोदिना. कशें सोदतले. पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एक पाट आयकताले. रितीराक वेतले, रितीर केले की बस आमी वेतले थिंगासर नाक्याचेर एक चाव घेतले, भजे खातले. कितें रे बाबा कहो हाय तो रे हय हय हय. तांचे मागीर मदीं आमी कितें जाता आमी तशें जाता. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. हांव येतालो बसतालो थिंगासर सगलें म्हज्या ऑफिसान. हांवें केन्ना तांकां हें करूंक ना. मागीर हांवें जशें म्हज्या मनाची नवसणी केली आनी म्हजी चिंतना आनी म्हजी उतरां बदलली तेन्ना म्हजे सगळे कलिग्सूय जेन्ना म्हजे कडेन सगळे ऑफिसान काचाबची झगड्यो हें झुजां हें करून ना उतरां हाची उतरां ताची उतरां हाचेर म्हजें हें करून हाचे आड उलयपाची, ताच्यो चाडयो करपाचें, कितें करपाचें, कोणाक वायट उलयपाचें सगलें हें जातालें. कित्याक म्हजे भितर देवाचें देव नासलो, जेजू नासलो म्हजे आसतना देखून हांव कितें करतालो सैतानाचे सगळीं उतरां उलयतालो आयकतालो. आनी ती म्हज्या तोंडांसान ऑटोमॅटीक येताली. कोण काडटालो? सैतान म्हाकाच दितालो ती उतरां खरी खंय करून. ही स्वता तूं उलयताय पळय तें सारकें नाजाल्यार कांय फायदो ना. आमी कितें करता सगलें देवाच्या उतरां केन्ना आहा
कितलीं जाणां आहा अजून पासून देवाच्या उतराचेर करपाक आहा? ना न्ही? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. ब्रदर, Psalms 107:20. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. कितें सजमता देवाचें उतर कशें कितें कार्य करपाचें तें, देवाचें उतर कितें करपाचें आमी तें सजमता न्ही? सो देखून चड गरजेचें सदां काल आमच्या जिबेचेर देवाचें उतर दवरपाक. See, he sent his word and healed them and delivered them from their distractions. जेजून कितें आपलें उतर धाडलें. आनी उतर न्ही, वर्ड इज उतर, देवाचें उतर. देवान आपलें उतर धाडलें आनी हील देम. कोणाक हील केलें? जे कोण देवाचेर विश्वास दवरतात तांकां, तांचे उद्देशी न्ही. आमी आहा न्ही, देवान उतर घालें न्ही. आतां उतर म्हज्या काळजान जर ना आनी हांव जर देवाचें उतर म्हज्या तोंडासान डेली हें करना जाल्यार आमकां कशी पेकोवणी मेवतली? पेकोवणी फावो जावची ना न्ही. आमी सदांच म्हणूंक जाय आमच्या तोंडानसान, अर्गा तुका जेजू, दिणवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. आमी जर वाखाणणे करना जाल्यार कितें फायदो? सगलें आहा न्ही आमचें हिंगासर बरयल्लें आहा सगलें. आनी आमकां सुटका फावो केली, डिलिवर्ड, सुटका फावो केली, कोत्तलो न्ही. 2023 वर्सां पयलीं जाली आमची सगली सुटका. आमकां आमचे भितर आहा सगली पेकोवणी, सगली देवाच्या उतराची, देवाच्या जाणवायेची, सगलें कितें आहा तें आमचे भितर आहा. केन्ना आमी कोत्ता? आमी केन्ना अनुभवता? जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसान उचरोवन सदां आमी त्या देवाच्या उतराचेर स्थिर रावता. जशी एक बोट आसता न्ही, जेन्ना आमी केन्ना प्रॉब्लम्स आयले, आडकोड्यो आयल्यो जाल्यार आमी हालता न्ही आनी भिरांत येता. त्या टायमार तुमी कितें कोत्तले आनी आमी कितें करपाचें? भिरांत देवा जेजू 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 करपाचो ना, आर्गां दिवपाची. जें कितें आमी आहा पळय तें, जें कितें आमी जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसान देवान दिलेलें आहा तें आमी ताचे सगळे डिस्ट्रॅक्शन नाश केलेलो आहा. मुळा सकट, सारको मुळा सकट ताणें काडून आपलें सारकें ताणें सगलें जिवीत, खुशाल बरी जिवीत दिलेलें आहा आमकां. आमकां खोती उस्तक्याचें जावं कसली टेन्शन करपाची गरज ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर जर आमी सारकें बसून जर ताचें नियाळ करीत न्ही जाल्यार आमकां ऑटोमॅटीक देवाचें उतर जें आमकां कितें आहा न्ही तें पळयत वचमो ह्याचे उद्देशी. जें खंयचें स्क्रिप्चर घे तूं शिकपाचें, तुका चड तकली फोडपाची जावं चड टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. कितें करपाचें? फकत स्थिर रावपाचें देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर घेवपाचें, बसपाचें आनी ताका आर्गां दिवपाची आनी नियाळ करपाची. जेजूक खुर्सार पळोवपाचो आनी जेजूक सगलें वाखाणूंक जाय आमचें. सगलें ना जाल्यार आमी बसता खोती उस्के घेवन कशें जातलें, शी आतां कितें करूं, फाल्यांचें कितें, हेच उस्के आमच्या जिवितान आसतात. आमी बोल्दी ना न्ही, आमी कितें करता, आमकां एकदम आगोट जाता हें करपाक व्हडलें. आमी फुडें 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 कशें वेता? देवाच्या उतरा उद्देशी न्ही. देवान आमकां उतर दिलेलें आहा. देवाच्या बरेपणान जर आमी चल्ले, ते जर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चल्ले जाल्यार आमी ते फुडले पावणे घेवन आमी आमच्या बऱ्या जिवितान आनी बरें आमी जिवीत नियाळटले न्ही. समज जर आमी आमच्या पयल्याचेर आदल्या जिवितांत कितें जालां, आमकां काल कितें जालेलें, कोण कितें म्हणलेलें, हाणेन कितें म्हणलें, ताणेन कितें म्हणलें, हो कितें कोत्ता, तें कोत्ता, तें घेवन जर बसत जाल्यार आमकां तें आमचें थिंगाच उरतलें. तें तो गोट हें कोत्तलो, एक हें कशें सारको तुज्या मनान तें सारको तुका गोट कोत्तलो. कोण? सैतान. जेन्ना आमी देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या काळजान नाच. म्हजें सांगलां तुमकां न्ही, जेन्ना हांव आयकतालो येतालो कोत्तालो आनी मागीर आहा तो संवसाराच्या हातून ऑटोमॅटीक तुमकां येता. आमकां सदांच आहा हें. तशें देवाचें उतर जेन्ना देवाक आमी पयस करता, देवाक आमी पयस करून जेन्ना आमी हे संवसाराच्या हातून जियेता तेन्ना आमची तकली जावं आमचें कांय सगलें कितें आहा पळय तें आमी ताचेरूच स्थिर उरता. कोण फुडें सरोना आनी कोणाकूच कांय जावपाचें हें जायना. देवान सदांच म्हणलां न्ही, आपलें उतर तें सदां काल तुमचे बाराबर रावतलें. आनी देवाचें उतर जावन आसा 2 दारी तालवार. कितें? प्रेज गॉड. ब्रदर, Romans 10:17. सो पळया आतां देवाचें उतर कशें आमच्या जिवितान कशें कार्य करता, कितें सदांच. तुमी आतां स्क्रिप्चर्स बरयल्ले आहात, थोडे आमी कालपूर घेतलेले आहा, आयज हें कोत्ता. कित्याक आमी तुमकां हें कोत्ता? कित्याक आमच्या जिवितान हे स्क्रिप्चर न्ही आमी
एकूच पावट हें करूंक ना. आमकां खूब दीस अशें लागले शिकपाक. आमकां कित्याक पळयत वचम्या उद्देशी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमी स्थिर रावले, देवाच्या उतरार रिगोन रावले पळय, आनी काळजान आमचे ओपून ते बी आमी आमच्या काळजान घालून त्याचे उद्देशी जेन्ना आमी बदलता, आमच्या उतरां बदलता, तेन्नाच आमच्या जिवितान मिलाग्रे घडून येता. हां, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. रोमन 10:17. सो देन फेथ, no, not sorry, not so sorry, not Romans, Hebrews 11:1. Sorry brother, Hebrews 11:1. सो भावार्थाचे उद्देश आतां आमकां गमलें. भावार्थ कितें कशें कार्य करता, आनी देवाचे कृपे उद्देशी आमी आमचो भावार्थ एकठांय घालून आमी फुडें जेन्ना आमी उतरां उलयता, कितें आमच्या जिवितान जें कितें आमकां दिसना, सगळें आमकां पेकोवणी जाय, जावं आमचें कितें जिवितान जाय पळय तें दिसना, ताचेर आमी सोत मानूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. कित्याक भावार्था उद्देशी जेन्ना भावार्थान हें कोत्ता पळय, भावार्थ कितें आहा. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. जें कितें आहा, एक आतां एक टेबल न्ही, एग्जाम्पल घेवया. एक टेबल करपाक आमकां कितें लागता? वस्तू लागता न्ही. ताका टेबल अशें जाता ना न्ही. आमकां बाजारान वचून कितें वस्तू घेवंक जाय, खी हाडूंक जाय, फेविकॉल हाडूंक जाय, ताका ते प्लंबराक कार्पेंटराक हाडूंक जाय, तो कार्पेंटर सगळें हें करून सगळें तें तितलें त्या प्रमाणे कितें आमकां जाय पळय, त्या प्रमाणे आमी तें टेबल तें कशें आमकां जाय त्या प्रमाणे आमी कोत्ता न्ही तें. त्याच भाशेन नांव भावार्थ जावन आसा, जी इज द सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप फॉर. म्हणजे जी कितें आमकां जें कितें वस्तू जाय, जावं कितें आमच्या जिवितान आमकां करूंक जाय, ती दिसना पळय, ती कशी आमी हाडटले? एविडन्स आहा, पूण थिंग्स नॉट सीन. हां, ती दिसना. आतां म्हाका म्हणटा, हांव म्हणटा म्हज्या कुडीन दूख आहा, पूण ती देवाचें उतर सांगता 1 Peter 2:20 मागीर या. पूण भावार्था उद्देशी तूं सगळें तुका जें कितें आहा पळय तें तुका दिसना, त्या वस्तूचेर तूं सोत मान, आनी तें तुका मेवलें म्हूण पयलें घे, मागीर तें आमच्या जिवितान घडटा. आमी कितें करता, आमची दुख पेकोवणी, हें आमचें दूख आहा न्ही, आमी म्हणीत रावता. पूण कितें करता आमी, दिसना ताचेर, म्हणजे सगळी ऑलरेडी ती पेकोवणी आमच्या भितर दिलेली आहा पयलींच, आदी फुडेंच जेजून. ताचेर आमी रावंक जाय न्ही. जेजू क्रिस्तान कित्याक आमचे पासून दुर्बळ जालो? जेजू क्रिस्तान कित्याक खुर्सार मरून आपलें जिवीत इतलें आमचे पासून फाकोरलें? सगळें ओपलें न्ही ताणें आपलें सगळें जिवीत. ताणें सगळो आमचो ओज्याचो भार खुरीस घेवन ताणें पळय सगळीं पातकां, वायट पिडा दुयेंस आसली, ती घेवन ताणें खुर्सार वचोन, ताका कित्याक जाय आसलें? ताका गरजूच नासली न्ही इतलें करपाची. कित्याक केली? ताणें आमचो इतलो मोग केलो. आमकां ताणें आपली सगळी सजमोण जाणवायेन जें कितें आहा पळय तें सगळें जें आमचे भितर आहा तें आमी आमचे भितरसान आमी तोंडांसान उच्चारून तें काडून घेवंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान कशें मेवतलें? आमी बसता हिंगासर आनी हांव म्हणटा जेजू म्हाका तूं दी, जेजू म्हाका तूं दी, जेजू म्हाका तूं दितलो. ना, आमकां कितें करूंक जाय? आमकां सगळें देवाच्या उतरा उद्देशी चलोवंक जाय. देवान कितें केलां ताचेरूच नियाळ करूंक जाय. जेजूचेरूच विस्वासान चलोवंक जाय. आमकां दुयेंस पिडा हें सगळें कितें आडकोड्यो ताडमेळ्यो सगळ्यो दिसा दीस आमच्या जिवितान वयर सकयल आसतल्यो, आमच्या भुरग्याच्या, आमच्या फॅमिलीच्या. पूण तूं स्थिर आहाय देवाच्या उतराचेर, तूं तयार आहाय देवान कितें सांगलां पळय ताचेर त्याच उतरार चलपाक, की तूं ओडये भाशेन एका सायडीन हालता जातलें ना जातलें, बाबा खरेंच आहा जेजू आहा, येतलो म्हाका पावतलो, जेजू म्हाका येतलो पावतलो, आमी ताचेर रावता न्ही. आयज काल हें आमचें जिवीत आहा, आयज काल हें संवसारान चल्लेलें आहा. आतां कितलो लोक संवसारान तुटोन मोडोन पडलेलो आहा. कित्याक? देवाचें उतर ना तांचे कडेन. देवाचें उतर कितें आमी वचोन आतां देखून आमी कितें ब्रदर सुद्दां आमकां सगळें सांगता, तुमी भायर वचोंक जाय, आमी वचोंक जाय. खंय आमी हॉस्पिटलान कितलो लोक जर पयशात जाले थिंगासर, इतलो लोक थिंगा पडोन तुटोन मोडोन आहा. कोण सिरियस आसता, कोण आहा. आमी काल गेले पावटी थिंगासर हें केलें, तो भावाक शेअर केलेली हें देवाचें उतर. तो कहो भायर सरलो, पयलो आयकोंक हें ना, सारको एकदम ना, आपूण हें जावचो ना, दोतोरान हें सांगलां तें सांगलां, आपणाक डायलिसीस करपाक जाय, आपणाक सोल लायता, आपणाक किडनीचें हें सांगलां तें सांगलां. ताका बरो बसलो थिंगासर, देवाचें उतर शेअर केलें, ताका सोजमोवणी दिली, देवाच्या उतराची सोजमोवणी दिली. आनी जेन्ना ताचे भितर म्हजे उद्देशी देवाचें उतर ताका पळयतोत्म्यान ताका दाखयलें, ताचो पळयतोत्म्यान भितर ताका कन्विन्स केलो, दाखयलें कितें स्वत पळयतो आनी तो कितें उलयतालो पळयतो तें. मागीर ताणें स्टार्ट केलें म्हणपाक, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायनी पयलो म्हणूंक ना, आपूण कहो हाय ना, हें तो हें स्टार्ट करून सांगूंक लागलो न्ही. त्या भाशेक जेन्ना आमी आतां देवाचें उतर आमी शिकोवन हिंगासर वचोन, तुमी कोणाय कडेन वचात, कितें वचात, एक मनीस, तो मनीस वचोन तुमचे भाशेन खंय ना खंय तुमच्या सायडीक खंय तरी आसात. कित्याक आमी जाणो आमचे थिंगासर आहात, खंय आमी वेता पळय तीं कोणाचे प्रॉब्लम अशें संवसारान सारके माकलेले ना, कोण ना.
सगळे आडकोणेन त्रासांनीच आहात, कित्याक तांकां देवाचें उत्तर ना. जेन्ना तांकां स्वत गोमता तेन्ना स्वत तांकां सुटका फावो कोत्ता. जेन्ना आमी वेतेले आनी दुसऱ्यांक ती देवाचें उतर आमी दाखयतले, देवाचें उतर तेंच्या मदीं शॅर कोत्तले, जेजून कितें केलें, जेजूचें कितें ताणें कित्याक लागून आमचे पासत खुर्सार मरोन आमकां कितें कितें केलां, तो जेजूचें मोल आमचे बद्दल कितें. थोडे आमचे हिंदू भाव दुसऱ्या धर्माचे आहात ते कितले पिडे ते देखून रावतात. जशें तांकां एक उतर सांगलें न्ही ते इतले स्थिर जातात आनी फटाफट कितल्यो टेस्टमनी थोड्यो ना देवाचें उतर आयकतात, बोल आयकतात. बाकी हेर आयकोता हें ना आयकोना हें ना, व्हेरी सॉरी, पूण ते आयकतात, पूण तांकां टायम लागता. तेंचें कितें आहा हे अनबिलीव ना दुसऱ्या धर्माचे, दुसऱ्या धर्मान तांकां एकूच उतर सांगलें पुरो, देव उतर तांकां होमवर्क कर म्हणल्यार ते 8 दिसान तुका रिपोर्ट रोखडो दितात. जालें म्हजें दुखणें पॅक जालें, म्हजें घाव बरो जालो. कित्याक लागून आमी आमच्या तोंडान सावन देवाचें उतर कोणाक आमी देव आमचो जे भितर आमच्या भितर जेजू आहा तो आमी ताका दुसऱ्यांक दाखयता न्हू. जेजून आमचे पासत कितें केलां पळय तें तेन्ना मेवता पळय कोणी दुसऱ्याक फायदो जाता. नाजाल्यार आमी आमकांच फायदो घेवन आमी आमचेच भितर जियेता, आमी वेता, जालें म्हजें आनी ताचें जेजू बरें आहा, हांव गेलो, हांव शिकलो, बस म्हजें आनी म्हजे फॅमिली पासत. आमी केन्ना हें कोत्ता ना, सगल्यांक हें. सो देखून आमी आयज काल कितल्यो आमच्यो सिस्टरीज आमी आतां पळयता, आतां सगळे शिकोवन देवाचें उतर हिंगासर भायर वचोन लोकांक देवाचें उतर परगटयतात, देवाचें उतर शिकयतात आनी ताचे उतरा उद्देशी ती दुसऱ्यांकूय गोवागे जाता. आनी खूब लोक कितें 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 खंयच्या दुयेंसान पिडेनसान, रोगांसान, कॅन्सरांसान सगळें मेवता. कित्याक देवाच्या उतराक पदवी आहा, जी आमच्या देवाच्या उतराक जे आमी पदवेर आमच्या तोंडासान उलयता आनी जें कितें आमी तोंडासान आमी भायर काडटा उतर तें वचोन जें कितें आमचे कडेन नास सगळें जें वायट आहा तेका नास कोत्ता आनी ताचे उद्देशी आमकां स्वत्या उद्देशी आमकां सुटका फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. ब्रदर, एफिशियन्स 2:8 and 9. आतां पळोवया, देवान आमकां कृपा दिल्या आनी कृपे उद्देशी आमी कशें चलपाचें. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. जेजून कितें केलां आमकां? Not of works, 9. Not of works, lest any man should boast. Further down, brother. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Brother, 8 घाल मातशी सकयल 8. पळय आमकां कितें दिलां? ग्रेस दिल्या न्ही. देवाची कृपा आमचे भितर आहा. कृपा म्हणल्यार कितें? कृपा म्हणल्यार कितें? जें आमकां कितें फावो नासलें, जें कितें आमकां फावो नासलें, आमकां समज आमकां पिडा, दुयेंस जावं कितें आनी कसलें वायट आनी कितें कितें हें करून आमकां फावो नासलें, आमकां जातालें, आमकां हें करून आमचे बोदें आहलें पळय तें आमकां फावो ना जावपाक लागून जेजून कितें केलें? जें कितें आमचें सगळें आसलेलें तें आमची अदला बदली केली आनी आमकां कुरपेन भरली. आपले कुरपेन जी व्हड कृपा, देवाची कृपा न्ही, ही आमकां आनी कोण दिवं शकना. जेजू क्रिस्ता उद्देशी द पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां मेवलेली आहा. जें आमकां कांयच नासलें, आमकां वायट आहलें सगळें आहलें तें आमकां नाका तें हें करपाक लागून जेजू क्रिस्तान आमकां आपल्या बळान भरून भावार्था उद्देशी हें सगळें आमकां फावो केलें. आनी तें कितें? फुकट देणें. तें आमकां फुकट देणें आमचे भितर वचून ताणें आमकां आयज काल नितिवंत केल्या. नितिवंतपणान आमकां जियोवपाक शिकयलां. आमी नको न्ही हें, आमी देवाचें उतर. नितिवंतपण म्हणजे कितें? देवान सगळें केलेलें आहा. नितिवंत आमकां इतलें आपल्या जिवितान भरलेलो आहा, सगळें नाका सगळी पिडा दुयेंस हें करून ताणें आपल्या कुडीर घेवन जेन्ना तो मेलो आनी ताका पुरलो, तें पुरून सगळीं आमची दुयेंसां पिडा जावन तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो न्ही, तेन्नाच्यान सगळें आमकां आपले कृपेन देवान कृपा दिवन जें आमचें सगळें आपले खुर्सार व्हरोन नाका जें करून सगळें सगळी सैतानाचें चाल आसली ती सगळी नाश करून आमकां सासणीक जिवितान भरला. आमी रेडी आहा चलपाक तातूंत? आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक तयार आहा? कितलीं जाणां आहात वचपाक आहा? आमकां देवाचें कितें बरेंपण दाखयलां, आमकां तें फुकट देणें दिलेलें आहा. तें फुकट देणें आमी वचोन केन्ना कोणाक दितले? दुसऱ्यांक केन्ना आमी शिकयतले?
पयशे न्ही आं, पयशाच्या बाबतीन उलयना हांव, देवाचें उतर. जें कितें बरेंपण, जें कितें आमचें सगळी कृपा, भावार्थ कृपे उद्देशी आमी सगळें आमकां जें कितें मानोंक नासलेलें तें सगळें आमकां देवान आपले कडून दिवन आमकां फुकट देणें दिवन आमकां आपल्या फुकट देण्यान भरल्या. तें आमी देणें कितें करता, आमचें आमकांच दवरता न्ही. आमी केन्ना दुसऱ्यांक दिवंक वचना. कितलीं जाणां येतात आयज काल, खूद आमच्या घरान देखून कितें प्रॉब्लम इश्यू जायले जाल्यार आमी पयलें तोंड उकडटा. कोणें घोवा मदें, बायले मदें, जावं भयणी मदें, भावा मदें, आनी कोणें सगळें हें करून चेड्या मदें, चेडवा मदें हें करून कितें फटाफट 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 आमी सगळीं ब्लेसिंगां थट एका मिनटान एका सेकेंडान देवाक आमी कितें करता, काळो पड्डो घालता. देव तेवशिल्यान आमी येवशिल्यान आनी आमचे मागीर हिंगासर आसता टाव टू टाव, तो आमकां हें करता टाव टू टाव, आमी टाव टू टाव करून सगळें नाश करून सगळें नासा उद्देशी आमच्या जिवितान कितें बरें आहा तें आमी भोगता ना. आनीक आमी दुयेंसांनी, पिडेनी, सगळ्या रागान आनी कसले कसले नाका नाका तसले हातूंतल्यान आमी जियेता. आमकां आहा, आमकां दिलेली आहा, हें सगळें दिलेलें आहा, पूण आमी आयकोंक ना, तोयार ना. कित्याक आमचो आमी करूंक ना हें आमकां आमचे कोश्ट करूंक ना. जेजू उद्देशी, जेजूच्या कोश्टा उद्देशी, जें ताणें कोश्टावल्ली कूड, जें कितें सगळें आसलेलें ताचे उद्देशी हें आमकां फावो जालां. हें आमी मानून घेवपाक एकदम आगोट आमकां मानून घेनात. कित्याक आमचें स्वयं तो हें आहा. आमी कितें दिसता त्याचेर विस्वास दवरता न्ही, दिसता ताचेर विस्वास दवरता. भावार्था उद्देशी आमकां जें कितें कृपेन भरलेलें आहा ताचे उद्देशी आमकां चलोंक आमकां एकदम आगोट. आमी 10 फावटी विचार करतले, सोद जातलें, कितले फावटी आमी पळयता, अनुभवता. केन्ना कसले प्रॉब्लम जाले, आमी खंय कसले कामाक वेता, जावं खंय केन्ना वेता, आर्गां दिवन वेता ना, आमी दुबाव धरून वेता. मागीर कितें जाता, तें काम आमकां जावचे बदलेक आनीक पयस हें जाता. म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स. जेन्ना हांव ऑफिसान आसतालो, म्हज्या ऑफिसाच्या कामाक वेतालो, कितें एक पावट गेलो, 2 पावट गेलो वेतालो, आनी तिसरे पावट सुद्दां काम जायना जाल्यार तें जायना, तो सारको न्ही रे बाबा, तो कितें उलयता, तें हें करता तें करता. आमी त्या मनशाक ब्लेस करूंक जाय, कोणूय आसूं. आमचे आड देखून येता, आमचे आड शेजाऱ्याक सुद्दां केन्ना कितें करता पळय ताका आमी ताचे पासून मागणें करूंक जाय. ताचे भितर जो मेवात्मो आहा पळय ताका आमी धांवडोंक जाय. सगळे मनीस बरे, कोण वायट न्ही. जेन्ना अंटिल अनलेस आमी जेन्ना आमी मनशाक देवान आमकां अधिकार दिला न्ही, सगळ्या संवसाराचेर अधिकार गाजोवपाक, न्हू मनीसकाळाचेर सगळे बाकीचे सोडून मनशाचेर. आमी कोणाचेर अधिकार गाजयता, मनशाचेर न्ही. म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भावाचेर, आमच्याचेर, फॅमिलीचे भितर आमी गाजयता तेचेर. तूं हें करूंक जाय, तूं आयकोंक जाय. हांव आहलो म्हज्या भावांक हांव शिकयतालो, तूं हें करूंक जाय. म्हज्या बायलेक हांव हें करतालो पयलो, तूं हें आयकोंक जाय, सांगता तें तूं करूंक जाय. हांव व्हडलो, कित्याक म्हाका उतर नासलें न्ही. जेन्ना म्हाका देवाची उतराची समजण जाल्लें, कहो हांव खालती जावंक जाय आनी देवाक आमी वयर उबारूंक जाय, जेजू क्रिस्ताक उबारून आमकां सगळें दिलेलें आहा, तें शिकोवणे उद्देशी, ताचे उद्देशी आमी जिवंक जाय आयज काल. नाजाल्यार आमी कशें जियेता सगळे संवसारान, सगळे खोती हुस्क्यांनी, टेन्शन, कितें कामां जायना. आमचीं उतरां पयलीं फाल्स, आमचीं उतरां पयलीं देवाच्या आड आसतात. आमी केन्नाच ना. खंय देखून आमी हॉस्पिटलान वचों, आनी खंय वचों, आमी वेतानाच आमी आर्गां दिवंक जाय. जेजू हांव वेतां आनी जे थिंगासर वेतां, हें म्हजें कितें सांगलां पळय तें हांव स्वत मानून वचना, पूण जे वेतां थिंगासर. कित्याक जशें तुवें सांगलां तुजें उतर सदां काल, त्या उतरा उद्देशी हांव चलतां आनी तुजेर विस्वास दवरून हांव हिंगासर वेतां. आनी हो म्हजो रिपोर्ट न्ही, पूण हांव सगळो नॉर्मल म्हजो रिपोर्ट बरें, म्हजे फॅमिलीचो जावं आनी कोणाचो सगळो बरो रिपोर्ट म्हाका मेवता. आर्गां तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. आमी वाखाणूंक जाय, दिणवासूंक जाय. आमी कितें करता, तीच वेतानाच आमकां तो टेन्शनूच घेवन वेता. आमी खंय वेताना तें टेन्शन आमचें तो येदो व्हडलो फातर, येदें व्हडलें वजें तें घेवन गेलें की आमकां खबर नासता. आमी चलत वेता त्या हितून, म्हाका जातलें काम ना जातलें, कितें बाबा कितें तेंच हें न्ही. आर्गां दिवन वचात न्ही. आनी पळयात, जेन्ना ऑफिसान म्हज्या कामाक कसले वेतालो पळय, म्हाका जायना जाल्यार मागीर म्हाका पळयतात मेन सांगलें, तूं वेताय कहो, तूं आपणाचेर विस्वास दवर, तूं विस्वासान चल, सोत मान, आर्गां दी, आपणाक आर्गां दी, वाखाणणी कर, थँक गॉड, प्रेज हिम, गीव थँक, आनी चलत राव. आनी पळय मागीर फटाफट म्हजी कामां जावपाक स्टार्ट जालीं. आमी कितें करतालो, म्हजी स्वताची जें कितें आहा, देवाचो आशिर्वाद, देवाचे ब्लेसिंगां, सगलें देवाची कृपा सगलीं हांव वगडायतलो, म्हज्या तोंडानूच वगडायतलो. हांव वेतानाच उलोवनूच वेतालो कहो, सगलें देवाच्या उतराच्या आड. जातलें ना जातलें कितें जातलें, म्हाका पिकोवणी मेवतली ना मेवतली, हांव वेतलो हें वेतलो, मागीर सद्दां तोहें जातालें. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर
सगळें आयकोन देवान आमकां सगळें भरलेलें आपल्या हातून ही फूल पॅकेज जें कितें आहा ही बायबल हें देवाचें उतर ही बायबल न्ही सगळें एक सगळें देवाची भासावणी देवान भासयल्लें आहा आमकां तो केन्नाच आमकां सांडचो ना तो केन्नाच आमकां सकयल उडोवंक दिवचो ना आनी कसलेच तायण्यान कसलेच वायटान कसलेसानूच कितेंय तूं कितेंय कर जेन्ना तूं स्वत मानताय जेजू सोमी जेजूक आपलो सोमी धनी आनी सगलो आदारी पवित्र आत्म्याक मानून घेताय आनी ताचेच उतरां उद्देशी चलताय आनी तुजीं उतरां बोलदिताय त्या उतरां उद्देशी जे तूं बोलताय तुज्या उतरां तोंडान सावन उच्चारताय पळय त्याच उतरांत पावर आहा आनी त्या उतरां उद्देशी तुज्या जिवितांत घडोवन येता आमी घडयता न्ही आमचें जिवीत आमचेंच आहा जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा आमचें जिवीत आमच्याच हातीन आहा समज जर आमी जिवीत जर आमी कशें घडोवपाचें आनी हें करपाचें आमचे कडेन आहा देवाच्या हातीन ना देवान सगळें आमकां दिला शिकोवन दिल्या तुज्या तोंडान कितें उच्चारताय तूं कितें उतरां उलयताय पळय तें ताची तूं फळां भोगतलोय आमी पळयलां न्ही आतां सगळीं कितें चलता पळय ती देवाच्या उतरां देवान कितें आमकां शिकयलां पळय ती हें संवसारान कशें कितें चलता पळय ती आमी कशें उतरां उलयता कोणें उतरां उलयलीं जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्ड दिता न्ही कितें कोणाक कितें आयलो आनी आमगेर कोणें आयलो आनी तेणें सांगलें कितें बाबा अशें 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 आहा आमी साट करून वय 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 अशें जाल्लें अशें जाल्लें अशें जाल्लें तशें जाल्लें मागीर आमी तांचें कितें करता सगलें त्या संवसारान तातूंतच त्या इतल्या आख्ख्या येदे व्हडल्या हाचेर फातराचेर जियेता देवाच्या उतराचेर न्ही एकल्यान घर बांदलें हाचेर फातर देवाच्या उतराचेर आनी दुसऱ्यान खंय मारलें रेंवेचेर न्ही रेंवेचेर म्हणजे ह्या संवसाराच्या हाचेर जे कोण जेणें देवाच्या उतराचेर घर बांदलें ताचें घर तोहेंच उरलें सासणाच्या सासणाक मोडोवन पडोंक ना कित्याक तेणें देवाचें उतर घेतलें तें देवाचें उतर आपल्या तोंडान घेतलें आनी त्याच उतरा उद्देशी तो उलयत रावंक लागलो आनी त्या उतराचेर देवाचेरूच स्थिर रावलो तो देवाचेरूच जेजू क्रिस्ताचेर तो कितें ताका प्रॉब्लम आयले कितें आडकोड्यो आयल्यो ताका प्रॉब्लम्स आयल्यो ताणें कितें केलें रिजेक्ट केलें कोणें पवित्र आत्म्यान ताचे उद्देशी तो उलयत रावलो ताच्या बळान ताणें तें केलें न्ही पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें केलें आनी तो आयज उबारून वयर सरलो आनी जो कोण रेंवेचेर हें जालें वादळ आयलो कितें प्रॉब्लम आयले इश्यूज आयले दुयेंसां पिडा आयले त्या तातूंत तो थिंगासरूच उरलो कित्याक ताणें फोकस कितें केलें आपल्याचे समस्या आपले प्रॉब्लम ताचेरूच केलें पूण जें आनी देवाच्या उतराचेर घर बांदलेलें तो कितें जालो ताका तो कसो बळान भरलो पवित्र आत्म्यान ताका वयर 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 आनीक ताका रेवल्यूशन दिवन सगलें वयर काडलो न्ही सगलें ताका आनी कांय हें करूंक ना पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी देवाचो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदारी न्ही सो आमी सदांच कितें करूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आनी ताका सदांच ताचें मागणें करूंक जाय पवित्र आत्म्याक आनी ताचे उद्देशी आमी सदांच सांगूंक जाय पवित्र आत्म्याक आमी अस्कोतायेन जियेता कशें कितें जियेता आमी सदांच ताचे कडेन आदार मागोवंक जाय तो आदारी आमचो म्हणटा कितें तूं फकत तोंड उकोड आनी सांग तुका कितें कशें कितें प्रॉब्लम कितें आपूण तुका दाखयता वाट न्ही देवाच्या उतरान आहा दाखयता तो देवाच्या उतरान देवाचें उतर घे आनी चल कितें कितें खंय आहा पळय तें कशें कितें इतलें नाका देवाचें उतर आयकत राव कानान घाल आनी आयकत राव सदां काल आमी वेता खंय खंय रिट्रीटाक हिंगा थिंगा वेता आनी बरोवन येता हें करून आनी आमी मागीर ताळण्यांनी पडटा न्ही कित्याक आमकां तें देवा केलेलें आमी आयकल्लें कोयण्यांनी घालपाक आनी सगलें ताचेर चलपाक वेरी वेरी डिफिकल्ट एकदां आयकतलोय जावं दोनदां आयकतलोय तिनदां आयकतलोय जायना ताका सदां काल ताणें सांगलां सदां काल तुवें आपणाचें स्वयं जोड आपणा कडेन रिलेशन जोड दादोर पळयत आत्मो म्हणटा सदां काल नाजाल्यार आमी आतां स्थिर जातलें मातशा वखदां सगलें पडोवन कितें आहा तें डोडो पारा फोक आमकां खबर नासलेलें आमी कितें करता तें आतां आमचें तेंच चल्लां आमी त्याच जतान जियेता आमकां नाका देवाचें उतर कितें मातशें आयलें जाल्यार दोतोरा कडेन या दोतोराचेर चड विस्वास आमचो देवाच्या उतराचेर न्हू ब्रदर मार्क 11:23 आतां पळोवया देवाचें उतर कशें कितें आमकां हें करता पळय तें तुमी आयकलां काल भयणीन हें एक्सप्लेन केलां सगळ्यांनी एक्सप्लेन केलां कित्याक आमी हें पोत्तून कित्याक घेवया कित्याक एकूच फावट देवाचें उतर आयकोन आमकां एकूच फावट सजमून येना पूण देवाचें उतर आयकोन भावार्था उद्देशी आमकां नियाळ जाता आनी आमकां सजमून येता कशें कितें जालें सी वेरीली आय से अंटू यू दॅट हुसोएवर कोणूय जो कोण देवाचेर विस्वास स्वत मानता जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी दोनी मानून घेता आनी तें जें बरेपण जें बी आहा तें आपल्या काळजान घालून जो कोण ह्या आपल्या मावंटन म्हणजे आमचे सगळे प्रॉब्लम्स
दूख आसूं तातूंत पिडा आसूं कसलें दुयेंस आसूं आनी कितें आसूं खंयच्यो आडकोळ्यो आसूं कोर्ट केसी आसूं कितें आसूं आमकां लायफान आमकां नासतना कांयच ना जोण एकल्याक आहा आमकां सगल्यांक आहा कोण हो नितीवंत ना सारको बाबा हांव म्हाका कांयच प्रॉब्लम नासतना ना हो ना आमी आहा आमकां येता ज्या टायमार आमकां येता तेन्ना आमी देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडांसान उच्चारता आनी ह्या देवाचेर आमी रावता देवाच्या उतराचेरूच आमी निळटा जेन्ना आमी उलयता ताका कितें हुकूम घालता कसलेच समस्याक कितें प्रॉब्लम आहलो तुका ताका आमी कितें करूंक जाय उलोवंक जाय आमी कोण आमचे कडेन कोण उलयता दुयेंस पिडा न्ही आमी उलोवचे बदलेक ताचे कडेन आमकां दुयेंस पिडा उलयता आमचे प्रॉब्लम्स उलयता मागीर कितें जाता आमकां टेन्शनान बसता तकली फुट्टा खंयचें आनी कितें जाता कितें हें जाता देवाचें उतर आहा उलयता कोत्ता हें कोत्ता तरी आसतना आमी कितें कोत्ता आमी ताचे कडेन उलयना कितें करूंक जाय हांगासून खंय वचपाक कितें करपाचें आमच्या तोंडान आहा ताचे कडेन तूं ताका तुजें स्थिर दितलोय तुका ताचेर सगल्यो जंय तूं ताचेर वतलोय की ताका तूं कब्जो दिताय तुज्या जिवितान आमच्या जिवितान आमकां तो जंय घट दवरपाक सो देखून आमी कितें करूंक जाय कोणूय जो देवाचें स्वत मानता आनी जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी मानून घेतला ती आमी उतरां उलोवंक जाय ताचे कडेन आनी ताका सांगूंक जाय तूं कितें कर खुंयसान म्हज्या जिवितान सर कोडसोर ह्याच वेळार आत्ताच्या खिणाक हांव तुका हुकूम घालतां आनी तुका सांगता तूं वच आनी त्या खोल दोरयान पड मागीर तेन्नाच आनी कोण दुबाव दवरिनासतना ब्रदर मातसो वयर शिके प्रेज गॉड shall believe that those things which he said shall come to pass. दुबाव धरिनासतना आमी कावजांसान दुबाव धरिनासतना देवाच्या उतरार जेजू क्रिस्ताचे सोमी मानून ताचे स्थिर रावन ताणेन कितें सांगलां तें आमी आमच्या तोंडांसून जर उतरयत आनी ताका हुकूम घालीत तेणेन आमी उलयलां पळय आनी आमी सोत मानूंक जाय सोत मानिना आनी आमी म्हणलें तूं भायर सर हें कर तें जावचें ना प्रॉब्लम आमचे इश्यू आसतले सगळे दुयेंसां पिडा कितें आमच्या कुडीन आसतलीच आमी ताका मानूंक जाय जेन्ना सोत मानूंक जाय जेजू सोमी जावन आसा म्हजो धोनी जेन्ना हांवें ताका केला म्हजे भितर आसा जेन्ना हांव ते तोंडान ताचें सोत मानून हांव उलयतां सोत मानून जें कितें हांव उलयतां तें म्हज्या जिवितान घडोवन येता आनी आनी जें कितें हांव कोत्तां पळय तें सगलें म्हज्या जिवितान म्हाका मेवलें म्हूण हांव सोत मानतां केन्ना जेन्ना आमी देवाचे उतराचेर देवाचेर सोत मानून ताच्या उद्देशी जें कितें सांगलां सगलें जोण एकल्याक हुसो एव म्हणल्यार थिंगासोर हांव म्हाकाच बरें दिलां जावं सिस्टरीक दिलां त्या ब्रदरीक दिलां ह्या ब्रदरीक दिलां त्या ब्रदरीक दिलां तेका तशें ना देवान सगल्यांचो एक सारको मोग केला आनी सगल्यांक एक सारको मोगान आनी सगळीं जाणवायेन बोल्लेलो आहा जेन्ना आमी आमचें तोंड उकडटा आनी आमी आमच्या तोंडांसान सदां काल ताचेच उतर आमी आमच्या तोंडांसान हें कोत्ता त्याच उद्देशी म्हज्या जिवितान खूब आहलें न्ही म्हजें कितें दुयेंसां पिडा सगलीं आहलीं हांवें कितें केलें देवाचें उतर म्हाका खूब ताळण्यो येताल्यो म्हजे एक पड आईची हें जाल्लो सिरियस आहली हॉस्पिटलान आहली तेन्ना म्हाका तो तेणें जेन्ना म्हाका तो न्यूज गमलो म्हाका सारकी भिरांत आयली सारकी ती सारकी सिरियस आनी कितें केलें हांवें म्हज्या मनाची नवसणी केली न्ही पूण भिरांत आयली त्याच टायमार जावंक ना पूण हांवें जिबेचे देणे चालू करून गिफ्ट आउटांक यूज करून कोत्ता एके सायडीन ते विचार येतात एके सायडीन हे विचार येतात एके सायडीन मागणें कोत्ता एके सायडीन अहें जाता दोनी सायडीनी पूण जेन्ना तूं पयत आत्म्या उद्देशी पयत आत्म्याचो आदार घेवन तूं तुज्या तोंडान जशें सिस्टरीन सांगलां न्ही जेन्ना ताका कितें प्रॉब्लम्स मागीर हें करून तेणें कितें केलें तोंड उलयत रावलें न्ही कितलोय प्रॉब्लम येवं कितेंय येवं हांव जेजून कितें केलां ताचेरूच नियाळ कोत्तलो हांवें ताच उतरार नियाळ केलें की जेजून 2023 वर्सा पयलीं खुर्सार खिडोवन सगळें आमचें मरण आमचें पिडा दुयेंस सगळें जेणें आपल्या कुडीर व्हरोन आमकां सस्नीक जिवीत दिलां त्या जिवितान आनी त्याच हातूंत हांव म्हजे भितर जो पळयत आत्मा आहा ताचे उद्देशी हांव जियेतलो म्हाका आनी कोणाचेर हें रावपाचें ना हें दिसता पळय तें थोड्या वेळाचें जें दिसना ताचेर हांव स्वत म्हणटा कित्याक आयज म्हजी आई सगळी बेस बरी जेवता खाता उठता भोंवता सगळें आपलें काम कोत्ता एक वेळ ताका डॉक्टरान सांगलें थिंगासोर नो गॅरंटी सगळीं खाटीर आसली ती सगळीं ताचें कितें सगळें हें काडपाचें सगळें नितो करपाचें क्लीन करपाचें आमी कोत्तालीं म्हणजे म्हजी बायल आनी हें सगळें साफ कोत्तालें ताका मागीर कितें केलें ती दिसता म्हज्या फुड्यान आहा हांवें कितें केलें आर्गां दीत रावलो जेजूक खुर्सार पळोवन हांवें म्हणलें जेजू हें म्हणलें तूं म्हजें न्ही म्हणलें हें म्हज्या आईचें न्ही हांव जाणा तुवें ताका पेकोली केल्या फावो केल्याय दिल्याय आनी तुवें ताका बरी केल्याय म्हूण हांव तुका स्वत मानता आर्गां दिता दिणवासीत रावलां
हांव केप्ट ऑन थँकींग एंड प्रेजींग गॉड दॅट मुमेंट. सिट्युएशन्स वील कम जेन्ना आमकां ताळण्यो कितें कितें वायट वांडावण्यो मिनटां घेतल्यो तुज्या घरान, तुज्या कुशीक, तुज्या पोटान, तुका आतां दुखता तूं हें कोता कळ्ळें. म्हाजें खूब आसलें फाटल्या दिसान देखून म्हज्या पोटान इतलें दुखतालें सारकें. आवय सारको डॉक्टरा कडेन वचपाचो वचपाक टायम. आत्तां म्हटलें हांव येता, बायलेक सांगलें आतां येता म्हणून डॉक्टरा कडेन गेलो थिंगा. पूण गिफ्ट ऑफ टंग यूज करीत रावलो आनी आर्गां दीत रावलो. जेजून सांगलें तुवें न्ही म्हणलें तुवें तुज्या गाया उद्देशी म्हाका पेकोवणी फावो जाल्या. ती जर तुवें सांगलें म्हाका जाल्यार हांव हें बेश्टें थोड्या वेळाचें हांव हेका सोत मानिना आनी जिबेचें देणें यूज करीत रावलो. जिबेचें देणें कोत्ता 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 आनी एक अर्दे 40 मिनिट्स म्हणसर दुखूय ना कांय ना. हांव गेलो बाजारान सावन वचोन आयलो, घरा कडेन आयलो जाल्यार पळय जाल्यार एक कांयच ना. आनी दुसरो विचार येता म्हाका आनी हांव केन्नाय म्हाका पयलो घेतालो न्ही हांव टॅबलेटां घेतालो. म्हाका सारकी खबर आहा इच एंड एवरी टॅबलेट जावं कितें तो म्हाका सयतान पळय घालता. दुखता मरे दुखता न्ही चल थिंगासर 2 फावटी फार्मासी कडल्यान येयलो तेणें 2-3 फावटी घू करून टॅबलेटां घेवपाक म्हाका दाखयता कोण सयतान. केन्ना जेन्ना आमी जेजूक सायडीक काडटा जातालें म्हाका. पूण हांवें कितें केलें जेजूचेरूच स्थिर रावलो. जेजून सांगला तूं सांगलाय म्हाका तुवें म्हाका पेकोवणी फावो केला ती पेकोवणी म्हजे भितर आहा ती तुवें म्हाका दिलाय आनी हांव ताचे उद्देशीत तुजे उद्देशीत जियेता. तुज्या कोश्टा उद्देशी हांव जियेतलो आनी त्याच कोश्टा उद्देशी तुवें म्हाका पेकोवणी फावो केलाय तुजेरूच हांव स्थिर रावतलो. तूंच म्हजो सोमी आनी धोनी आहाय म्हणून तुका हांवें मागला आनी तुवें म्हाका पळयतो आत्म्या उद्देशी आनी हांव तुज्याच उतरार आहा. तुजें उतर केन्नाच बदलना. जेन्ना फाटले फावटी तुवें म्हाका पेकोयलाय पेकोवणी फावो करून म्हाका बऱ्या भलायकीन बोल्लाय ती आयज फाल्यां सदांकाल म्हजे कडेन आहा. हांव त्याच उतरार चलतलो आनी हांव त्याच उतरार चल्लो. म्हज्या आईचेर न्ही जावं म्हजे घरान कितें प्रॉब्लम आसले तेन्ना आतां सगळे प्रॉब्लम इश्यूज आमच्या घरान खूब भरपूर इश्यू आसले. हांव आमच्या घरान एकामेका कडेन झगडटाले. जेन्नाय सगळे देवाच्या उतरा उद्देशी सगळें हें करून उलोवन सगळें देवाच्या उतरान म्हजे जेजू क्रिस्ताक सोमी धोनी मानून ताचे उद्देशीत चल्लो. देवाच्या उतरार स्थिर रावलो. आयज आमी फॅमिली आमची बरी आहा. एकामेका कडेन उलयतात हें करून आमचें एक दुस्मान काय आसली सगळीं भाव मदीं. हांव बोक्सोवपाक एकदम आगोड आसलो. जेन्ना म्हाका देवाचें उतर गमलें बोक्सोवणे उद्देशी कितें जालें पळय तें बोक्सोवणें दिवन म्हजें सगळें जिवितान म्हाका सगळें जालें. त्याच परी आमी सगळे चड गरजेचें जें केन्नाच आमी बोक्सोवणे शिवाय रावंक जाय उपकारना. सदांच आमी एकामेकाक बोक्सूंक जाय. जेन्नाय म्हज्या भावा भयणांक म्हज्या सगल्यांक हाका हें केलें बोक्सिलें त्या उद्देशी म्हजी सगल्यो पेकोवणी जेन्नाय बोक्सोवणें दिलें सारकें पळयत आत्म्याच्या आदारान हांवें ताका बोक्सिलें म्हज्या काळजांतसान आनी म्हणलें जेजूक तूं जसो तुवें म्हाका बोक्सिला त्याच भाशेन हांव म्हज्या भावा भयणांक बोक्सितां हे म्हज्या कलिगांक बोक्सितां सगल्यांक कोणें म्हाका दुखयलां दिसना दिसना तांकां हांव बोक्सितां तुजे उद्देशी बोक्सितां आनी म्हज्या काळजान तांचे बद्दल आनी कांयच ना आनी सगळें तुवें तांकां बरे भलायकेन बोल्लाय तुजे जाणवायेन बोल्लाय म्हूण तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा. त्या प्रमाणे आयज ताच्या उद्देशी चल्लो आनी आयज काल आमी आयज देखून आनी ह्या फुडें सदांच जेजू क्रिस्त आमचे मदें आहा आमचे बराबर आहा. देवाचें उतर म्हजे बराबर आहा. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान चलतां देवाचे स्थिर रावतां कोणूच तुमकां तुमच्या आड येवंक शकना. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसणी करून देवाच्या उतरा उदेश चलता पळय तेन्ना आमकां कोणूच आमच्या आड येवंक शकना. तो कितलोय सैतान आसूं जेन्ना तुज्या भितर जेजू आहा तूं जेजूक स्थिर रावताय जेजूचेर कितें तुका शिकयलां तुका कितें दिलां तेन्ना तुज्या जिवितांत जावं तूं अनुभवार्थान वेताय तुका भावार्थ ना आपूण हें करून जाल्यार आमी सगळे पडटले. तूं म्हणटलें हांव ताका हें कोत्ता. इट इज नॉट व्हेरी इजी. बोक्सोवणें दिवपाक सुद्दां व्हेरी एकदम आगोट खूब आगोट. हांव सांगता कित्याक हांवें हें भोगलां एक दिसान 2 दिसान 15 दिसान म्हयन्यांनी म्हाका 1.5 वर्स एक वर्स लागलें म्हज्या भाव भयणांक बोक्सुपाक. आनी ताचे उपरांत जें म्हजे भितर जें कितें पिडा आसली दुयेंस आसलें सगळें आसलें ताचे उपरांत म्हजी सगळी जी पिडा आल्सर एसिडिटी जें कितें दुयेंसां आसलीं पळय ती म्हाका सोडून गेलीं. केन्ना बोक्सोवण्या उद्देशी आमकां सदांच चड गरजेचें आमकां पयलें सदां काल जेन्ना आमी मागणें करच्या पयलीं आमी सदांच न्ही आनी कितेंय करपूंक वेता पळय देवाच्या हाका तेन्ना आमी सदांच आमच्या कोणाकूय आमच्या गोच्च्यांक आमच्या भावांक भयणांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या वनीक आमच्या कोणूय आमच्या फॅमिलीक जावं कोणाक तांकां आमकां काळजांतसान आमी पळयत आत्म्याच्या आदारान पयलो बोगसूंक जाय. जेन्ना आमी बोगशितले पळय तेन्ना आमी सगल्यो देवाच्यो व्हड मिलाग्री आमी आमच्या जिवितान अनुभवतल्या नाजाल्यार आमी थींच उरतल्या. आमच्या जिवितान कांय जावंक पावचें ना. कित्याक सांग आमी जर आमच्या भितर बोगसोवणें ना जेजू जावन आसा आमकां आमी पातकी आसलीं पयलीं न्ही आमी पातकी स्वयं घेवन आयलेलीं ह्या संवसारान. जेजू कित्याक आयलो आमची पातकां आमकां बोगसोवपाक न्ही.
तो आमचे पासून दुबळो जालो, तो आमची पातकां घेवन आपले कुडीर आमकां सुटका फावो करून आयज आमकां बरेच भलायकीन, बरे सावदीन, बरे जाणवायेन, आपले जाणवायेन, आपल्या मोगान ताणेन आमचो मोग करून आपलो मोग आमचे भितर उजवण घालून आमकां तो उजवाड फाकोरूंक दुसऱ्यांक दिवपाक आमकां ताणेन आयज वेंचून काडल्यान, आयज आमी हांगा हाडल्यान. कित्याक ताचे जाणवाय उद्देश आमी आतां वेतल्या फाल्यां परवां हिंगासान भायर ती जाणवाय घेवन ताचो उजवाड घेवन आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक जाय. आमी जर दुसऱ्यांक उजवाड जायना, आमी दुसऱ्याच्या जिवितान जर कांय करना जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कशे मिलाग्री पळोवंक पावतले. आमचे भितर जर कडवडसाण आहा, आमचे भितर जर कुसडेपण आहा, आमचे राग आहा, सगळें कितें कितें वायट मेव जर तो जर आत्मो मेव आत्मो जर आमकां आमच्या आत्म्या भितर आहा जाल्यार आमचो आत्मो आमी दुसऱ्याच्या जिवितान कशे मिलाग्रे हें करतले, दुसऱ्यांक उजवाड जातले. आमच्या जिवितान आमी कावकान जियेता, आमी बोगसूंक तयार ना, फाटल्यान कितें जालां तेंच आमी ताचेर रावता. इतलें आगोड जाता. कित्याक आमी देवाचो आनी पवित्र आत्म्याच्या उद्देश, जेजूचे उद्देश आमी जेजून कितें केलां पळय ताचेर नियाळ करिना, ताचेर आमी शिकवण घेना, ताचेर आमी मन आमचें स्थिर सगळें दवरून ताचेरूच आमी सगळें ध्यान मन आमचें दवरीन आनी बोगसीत न्ही. पळया तुमी तुमच्या उद्देशी न्ही, पवित्र आत्मा तुमकां ऑटोमॅटीक दाखयतलो आनी तुमकां जाणवाय सगळी ती जाणवाय आहा, जें कितें तुमचे भितर जें कुसडेपण आहा सगळें नाश करून तुमकां सगळे आपले जाणवायेचे दोळे कोडटलो तुमचे. कित्याक जेन्ना तुमी दुसऱ्यांक बोगसुपाक तयार रावतले पळय तेन्ना तुमी तुमच्या काळजांतसान तुमी पवित्र आत्म्या उद्देशी, देवाच्या उद्देशी तुमी जेन्ना दुसऱ्यांक बोगशितल्यात तेन्नाच तुमच्या जिवितान व्हड व्हड मिलाग्री तुमी स्वता पळयतल्यात आनी तुमी येवन अनुभवतल्यात आनी तुमी सांगतले दुसऱ्याक वचोन जावं तुमचे फॅमिलीन स्वता तुमी पळयतल्यात, अनुभवतले. जेन्ना तुमी तुमच्या फॅमिलीन कोणूय आसूं, तुजो भाव आसूं, भयण आसूं, बायल आसूं, हें करून थीच रावन देवाच्या उद्देशी जेन्ना तूं आल्तरा कडेन राव, दिमी घाल, कितें कर, बस आनी हें कर, दोळे बंद कर, जेजू कुर्सार पळय आनी ताका बोगशी सांग, जेजू हांव तुका तुवें जसो तुवें म्हाका बोगशिलाय, ज्यो म्हजी पातकां जी म्हाका फावो नासली, म्हाका फावो आसलेली, जें तुवें म्हाका म्हजी तुका नासली हें करपाक, तें तुवें तुजे कुडीर घेवन तुवें म्हाका बोगशिलाय आनी ती तो तुजो मोग म्हजे भितर घातलाय, तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दिलाय. त्या पवित्र आत्म्या म्हजे उद्देशी, तुज्या मोगा उद्देशी हांव हांकां सगळ्यांक बोगशिता. हांव कांयच म्हज्या भितर कांय दवरचो ना. केदीच कोणूय आसूं, तो म्हाजो भाव आसूं, तेणें म्हाका कितें वायट केलां ताका हांव काळजांतसान तुजे उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या काळजांतसान तुज्या आदारान हांव हेका बोगशिता. हांव हेका केन्नाच हें करचो ना. ताका वचोन आमी उलोवंक जाय. ताका बोगशिलें म्हण जायना. आतां फाल्यां तूं बोगशितलोय आनी तो फुडल्यान तुका दिसलो जाल्यार हांवें हाका बोगशिला, बोगशिला मरे, हेका बोगशिला मरे, हांवें तो गेलो तेवशिल्यान, जालो तो वचो न्ही तेवशिल्यान, बोगशिला न्ही तो ताका, हांवें बोगशिलो ताका, जालें. तो हें जाता. कित्याक तो हें करप म्हणजे कितें जाता, सैतान आमकां ते विचार काडटा, तो तुका दिता मागीर टाक 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 ती गिरोण खंय भितर तुजे भितरूच चलता. गिरोण हें जाता आमचे भितर, म्हजे भितर जाताली ती. जेन्ना म्हज्या भावांक जावं कोणूय म्हाका कितें वायट केलां पळय ताका जेन्ना हें करतालो दिसतालो म्हज्या फुडल्यान तें कितें जातालो, आवय ताका भितर सारको उजो लावा, जें कितें खंयचें ना सगळें फाटलें फुडलें. देवाचें उतर म्हाका इतलें हें जायना म्हटल्यार तें जेन्ना आतां तरी आहा, पूण पयलें जेन्ना देवाच्या उतरान हें नासलो तेन्ना सगळें तो कितें कोत्ता, तेणें कितें केलां तें केलां सगळें भितर येतालें म्हजें आनी तें ऑटोमॅटीक टाक 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 करून म्हज्या मनान येतालें, काळजान आनी विचारांनी येतालें, कोरण्यांनी हें जातालें म्हज्या. कित्याक हांवें ताका बोगशिलो, ओके बरें हांव बोगशिलो आनी कितें करतालो हांव पळयतालो तो तेवशिल्यान गेलो मागीर पळयतालो ना हें रॉंग. आमी ताका बोगशिलो, काळजांतसान तुवें बोगशिलाय जाल्यार तुवें ताका बरें स्मायल दिवंक जाय, जेजूची स्मायल दिवंक जाय, जेजूचो मोग दाखोवंक जाय, उजवाड जावंक जाय ताच्या जिवितांत. आमी कितें करता ताका बोगशिलो हें करून जालें, पूण भितर तें आमचे मदीं तें कुडसाण मेळपण हें तें ऑटोमॅटीक उरता. जेन्ना आमी जेजूक सारको पवित्र आत्म्याक आमी आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताचे उद्देशी ताच्या आदारान आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बोगशिता ऑटोमॅटीक पवित्र आत्मा आमकां शिकयता की तूं ताका बोगशिलोय बस तो तुका दिता. नाजाल्यार दुसरो तावो येता, तुका ताणें हें केलां तें केलां ठाट 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 इंजेक्शनां तोपतात आमकां, मेळ्ळी इंजेक्शनां टाक टाक, मागीर ते आमचे कुडूय मेळ्ळी, सगळीं मेळ्ळी, आमी मेळ्ळी, आमकां कांय जायना. देवाच्या उतरान आमकां कांयच जावपाक ना. देखून आमी सदां काल कितें आसलेलें सदां काल देवाच्या उतरा उद्देशी, देवाच्या उद्देशी आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय, दुसऱ्यांक कितें आहा मागोवंक जाय, मागणें करूंक जाय. आमी कितें शिकलां हांगासान आतां तुमी वेतेल्यात दुसऱ्यांक 1 2 3 उतरां बस वसा ताका धीर दिवपाचो. कोणूय कितें आहा सीख आहा कितें आहा भियेना कांय, तुजी कोर्ट केस आहा कांय ना. जेजू क्रिस्तान आपले कुर्सार 2023 वर्सा खेळयला, तुजी केस तुज्या सुवार्थीन जाली. तुजें वायट कितें आहा, तुवें कोणाचें कितें आहा, तुजें दुयेंस तुजे भितर ना कांय ना, तुका जेजून मागला, तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा, जेजू तुजे भितर वस्ती कोत्ता आनी ताणें तुका सुटका फावो केल्या. स्वत मान तुज्या तोंडानसून उच्चार आनी तूं तुजी पेकोणी
आनी सगली घे तुजे भितर आहा पळय ती. कित्याक आमी आमच्या तोंडान उलोवंक जाय न्ही. उलयनासतना आमकां कांय जायना. आमी उलोवंक जाय. आमी जर वचोन बसोन रावले आनी आमकां विचार हाडले आनी केलें जाल्यार आमी थंयसान ती सकयल पडटलें. आमकां उबारूंक कोण? पवित्र आत्मो आमचो आदारी न्ही. पवित्र आत्म्याचे उद्देश करात. जेजूक सांगात, जेजू उद्देश सांग. जेजू पयलो तुमच्या संवसारांत जिवितांत तुमकां पयलें स्थान जेजूक दियात. ताका ताचे कडेन सांगात जेजू तूं म्हजो सोमी धनी. तुवें जसो म्हजो मोग केलाय हांवूय सगळ्यांचो मोग करता. हांव केन्नाच कोणाचें वायट करचो ना. कोणाकूच कांय वायट विचार हाडचो ना. सगळ्यांक हांव मोग करतलो. सगळ्यांचें बरेंपण आनी केन्ना कोण वायट सुद्दां आसलो ताचे पासून मागतलो. त्या मेवत्म्याक जावं त्या दुयेंसाक पिडाक ताच्या कुडीनसान भायर सरपाक हुकूम घालतलो. आनी आमी हें जाता न्ही, हें शिकयलां न्ही आमकां हें करून. आमी उलोवंक जाय. कोणूय तुमी स्वत मानात आनी उलयात हाचे कडेन. तुमचे कडेन जावं शेजाऱ्याक जावं तुमचे कोण बरो आहा कोण आनीक आहा पळय ताका ताचे कडेन तुमी हें करशात न्ही जाल्यार तुमी हे मिलाग्री जे तुमचे भितर आहा ती अनुभवतल्यात. आनी सगळी देवाची ब्लेसिंग आहा. सगळी देवाची कितें देवान आमचे भितर घातल्या ते व्हड 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 मिलाग्री आमी आमच्या स्वताच्या जिवितान आमी पळय अनुभवतल्या जेन्ना आमी आमच्या काळजांसान जेजूक आमचो सोमी धनी मानून घेता पळय त्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें समज मेवली कितें आहा विचार कितें प्रश्न आहा कितें पूण सजमणें देवान तुमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्यान तुमकां दिल्या. सगळे हितून जाणवायन बरोवन तुमकां व्हड 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 कितें सोत उगडापे केल्यात. आयज काल 2-3 दीस जाले सिस्टरीन सगळें शिकयलें तुमकां. सो तें तुमी कंटिन्यू दवरात, चालू दवरात. काळजान रोवात, देवाचें उतर आयकत रावात आनी तोंडान म्हण जें कितें आहा पळय तें जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी आनी धनी. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आर्गां दीत रावात. प्रेज थँक्स गिवींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयले सुवातेर आमी कितें आडको आमच्या घरा कडेन आसो आयज देखून आमचे आसलेले आमकां टेन्शन घेवपाची गरज ना. ते ऑलरेडी 2023 वर्सा पयले सगळें गेलेले आहा. फकत आमी आमच्या मनाची नवसणी करून आमी आमची उतरां बोलदूंक जाय आनी देवाच्या उतराचेर स्वत मानूंक जाय आनी ताका हुकूम घालूंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय कितें कर खंय वच आनी थंय वचून राव. खोल त्या दर्यान वचोन ती तुजी सुवात न्ही. आमच्या जिवितान आमच्या फॅमिलीन आमच्या घराब्यान आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या फॅमिली भितर आमच्या सोयऱ्या दायऱ्या आमच्या इश्ट मित्रा कडेन तांचे फॅमिलीन न्ही पूण खोल दर्यान तुजी सुवात ती सयताना दुयेंसां पिडा सगळीं कितें आहा पळय तें थी आमच्या जिवितान न्ही. आनी ह्याच खिणाक तूं भायर सर वच आनी थिंगाच मर. आनी म्हज्या जिवितांतल्यान सुटका फावो जाली आनी म्हाका सगळें म्हज्या जिवितान बरें जें कितें दिसना ताचेर आमी स्वत मानूंक जाय. कितें सांगलां पळय तें देवाच्या उतराचेर स्थिर रावंक. Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. जालें कितें आहा कितें हिंगा जालें. थँक्यू जिजस. सो दोळे बंद करया कित्याक आमी सर्गीच्या बापा तुका आमी दीन वाजता आर्गां दिता वखाणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत हे शिकोवणे पासत जेजू तुवें कितें उलयलां तें तुजे शिकोवणी आमच्या काळजान आमी जें कितें उतर आयज ह्या म्हज्या उद्देशीत हे सगळ्या भाव भयणांक सगळ्यांक कोण आयकता युट्यूबाचेर सगळ्यांक तांकां तुवें जें कितें जें उतर आयज तांकां तांच्या जिवितान बरे भलायके बरे सावत जें कितें स्वत आहात तें तुवें उगडापे करून तांचे सगळे दोळे स्पिरिच्युअल आयज ओपन करून तुवें तांकां तुजे बांकडेन तुजे जिवितान तुजे सगळ्या जाणवायन बोल्लाय म्हूण तुका दीन वाजता आर्गां दिता वाखाणटा. आनी सगळीं भाव भयणां वचोन जी कोण दुसऱ्याक गोवायकी जातात दुसऱ्याच्या जिवितान जें कितें तेंच्यांनी अनुभवलां हांगासर तें कितें शिकल्या तें वचोन सगल्यांक परगडटात म्हूण तुका हांव दीन वाजता आर्गां दिता वाखाणटा. जेजू तुवें तांकां आयज मागोवन हाडलाय तुवें तांचे भितर वस्ती कोत्ताय ही तूं सदां काल तांचे भितर आसाय म्हूण आमी स्वत मानता. आनी तूं आमचें जें उतर आमी आयज शिकयलां हिंगासान जे भयणी भावांनी सगळ्यांनी तें तांच्या जिवितान रोवन तांच्यांनी बरीं फळां तांची ती ओपून तांचें बरें पीक काडून सगळ्यांक हेरांकूय तांचें बरीं फळां ती दाखोवपाक दिल्या म्हूण तुका हांव दीन वाजता आर्गां दिता वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.